थँक यू जिजस. आमी कितलेंय कितें जालें जाल्यार आमी भियोची ना. कित्याक आमचेशी देवाचें उतर जेन्ना कांय जाण आसता तेन्ना जेजूचे कडेन देवाचें उतर आसलें म्हणून जेजू देवसाराक भियालो. तेणी फटाफट करून आन्सर दिलो आनी ताका धांवडलो करचल म्हणून. आमच्याय जिवितान असले सडनली प्रॉब्लम येयले आमचे कडेन देवाचें उतर आसा न्हू. आमी सडनली उलोव येता आनी तांकां धांवड्यो येता न्हू. ना धांवडूंक जायना. ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकचें पडटलें न्हू. आं देवाचें उतर शिकचें पडटलें न्हू. मेन आमकां एकूच हे देवाच्या उतराची टायम घालून शिकोवंक जावो. आमकां कोणाक टायम आसा? टायम आसता केन्ना? टायम आसा कोणाक? टायम काडचो पडटा. आतां पासून टायम नासलो न्हू कोणाक, पूण आमकां टायम काडचो पडटा. कोणाकूच 24 आवर्स आहा. देवाक म्हणटा आमी 24 आवर्स थोडे दिलाय टायम ना म्हणटा तेन्ना. देवान आमकां सारकेंच दिलां. 24 आवर्स दिवंक ना आमकां. आमकां चड दिल्या टिचरांक आनी तुमकां थोडे दिला अशें आसा? आं ताका लागून तुमी म्हणटात टायमूच पावना. सगळ्यांक एकूच भाशेन देवान दिलेलो आसा टायम. तो हे ब्लेसींग आहा सगळें एकूच. देव आमचो पार्शालिटी करिना. देव पार्शालिटीचो देव न्हू. तुका बरें तूं बरें दिसता वो तूं बरें करता कितें करता म्हूण तुका चड मार्क कितें दिता म्हणून आसा? तो सगळ्यांक एकाच मार्कान दिता. पूण तें आमी मल्टिप्लाय करपाचें काम कोणाचें? देवाचें. आं जें देवान दिलां तें वाडोवपाचें काम कोणाचें? जोण एकल्याचें आमचें काम. देवान दिलां न्हू तें वाडयतली कशी हांव जिवितान म्हज्या सदांच तें वाडयतली कशी. हे गिफ्ट आतां जिबेचें देणें दिलां. जायतीं वर्सां जालीं आमकां. म्हाका फस्टूच आतां 20 वर्सां जालीं. फस्टूच गेली तेन्ना म्हाका जिबेचें देणें गावलां. जेजूची सारकी वळख नासतना. कित्याक हांवें आवडो केल्लो कोणाक पळोवन. पूण म्हाका खबर ना हे जिबेचें देणें म्हणजे कितें तें म्हाका कांयच खबर ना. गिफ्ट ऑफ टंग ही लव लँग्वेज. हे देवाचें आनी म्हाजें रिलेशनशीप. हांव नोको हांव देवाशी उलयतां हें म्हाका कांयच खबर ना. आसा देवान दिलां सगळ्यांक दिता पळय तो देवान आमकांय दिलां. पूण कितें वाडोवपाचें काम कोणाचें आसलें? देवा वांगडा उलोवपाचें काम कोणाचें आसलें? देवान दिल्लें. बास नोको उलोवंक कितें मिनींग नोको पूण देवा वांगडा हांव उलयच नासलें. कितलीं वर्सांच जालीं जाणा उलोवंक. पूण कितें करूंक जाय तें कांय खबर ना. केन्नाय उलयलें केन्ना? प्रे सर्विसीक गेली जाल्यार. केन्ना आमी घरान केली जाल्यार म्हाज्यो भयणी आसल्यो तेंच्या वांगडा केली जाल्यार घरान प्रॉब्लम न्हू. जिबेचें देणें एक दीस आमगेर अशीच प्रेज एंड वर्शीप आसली घरा. आनी आमची शेजाऱ्यां आमगे बिराडाक लोक आसलो. आनी एकले आमचें कितें जातालें आमी केलें जाल्यार स्लो. आनी एकले भितर आसली एक भयण तेंचे दोगांयचे व्हडल्यान आवाज येयलो. आनी तो आवाज कसो येता तुमी जाणा न्हू. जिबेचें देणें बोबो मारलेल्या भशेन जायना. व्हडल्यान जायत जाल्यार आवय आमची शेजाऱ्यां बिराडकारां येयलीं आनी दारार मारपाक लागलीं. दारार मारता. आतां कितें करतलीं? दारार कांय ना. कितें जालें गो कितें जालें? कांय ना. आनी आतां बंद करूंक जाय तें कळना तांकां बंद कशें करूंक जाय तें. खूब उपरांत निवाळें आनी मागीर परत प्रेज एंड वर्शीप करूंक ना. कित्याक ती सदांच सगळीं डिस्टर्ब जाता न्हू. जिबेचें देणें आमी उलोवपाक जाय. पवित्र आत्म्याचें देणें शांतीचें न्हू. न्हू अशें लोकांक डिस्टर्ब जाता. आमीच आमकां शांती आमकांय जाता. पूण आमी स्लो घरा कडेन जे सुवातेर आसा थंय आमकां वळ्यान म्हणूं येता न्हू. आतां हालेलुया सुद्दां आमी हांगा आमकां वखाणी करूंक जाय न्हू. आमी वळ्यान करूं येता. जे सुवातेर देवानूय आमकां सेल्फ कंट्रोल दिला न्हू. दिवंक ना? सेल्फ कंट्रोल आहा तुका पवित्र आत्म्याचें देणें तें. सो आमचे कडेन सगळें जाता. मागीर कळ्ळें एकूच लँग्वेज आसा एकूच भाशा ही.
एकूच भाशा न्हू जिबेचें देणें आमी उलोवं येता बापाशी. एकूच भास आसा, ही कॉमन भास. खंयच्याय देशान वच, इवन अमेरिका, UK, कितें जिबेचें देणें आबा 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 एकूच उलयता न्हू, डिफरंट उलयता. हें न्हू थोड्या दिसांनी आतां म्हाका कळ्ळां हें हालीं ब्रदर जॉन्सन येयला लायफान तेन्ना जिबेचें देण्याचें. इतलें वर्सां कांय खबर ना, उलोवंक जाय तें खबर ना. आसा म्हणून सगळ्यांक सांगतालीं जातालें न्हू, हय आसा आसा हात वयर करतालीं. आतां प्रेयरीक गेलें म्हणटकूच जाता न्हू सगळीं जाणां, तुका जिबेचें देणें आसा, आमी हात वयर करताले आसा. पूण तें आसा तें कितें करूंक जाय तें कोणाक तरी खबर आसली. एक दीस हांव अशेंच म्हाका एकूच लँग्वेज अशें आवाज येतालो, जेनेसीस 11:2 दिसता तें. एकूच लँग्वेज आसा ह्या संवसारान आनी भास ना देवाची. कन्नड रिट्रीट चालू आसलो. हांव केन्नाय बेश्टें पळयता कन्नड, भाशा येना पूण पळयता कन्नड. कन्नड पळयतना तो सडनली तेणी तांकां बिचाचेर येयली आनी बिचारूच तो जिबेची भास उलोवपाक लागलो आनी सेम आमी उलयता तीच कन्नड ते. म्हणजे देव कन्फर्म करता पळय, कन्नड भासून जिबेचें देणें उलयता. म्हणजे सेम आमच्या भाशेन एकूच लँग्वेज आसा आमी बापाशी उलोवपाक. एक चड अशें आतां डिफिकल्ट ना. भावाक जिबेचें देणें ना हांव सांगता पळय, जिबेचें देणें एक व्हडलें देणें न्हू. एक आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापाय कडेन उलयतालीं. 6-7 म्हयन्याचें आसतना तुजें भुरगें उलयता तुजे कडेन? आं ओके ओके. एक ल्हानटें भुरगें आवय बापा कडेन उलयता पळयलां न्हू, कशें उलयता, कितें उलयता न्हू, बाबा बाबा. म्हळ्यार आवय बापायक कळटा ती भाशा न्हू. आतां आमकां आतां तें भुरगें उलयता तें कळटा. आं तुका दुदू जावो, स्लिपींग टायम, आमी तेजे कडेन उलयता. तशीच ती भास आमी आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन, जशें आवय बापायक त्या ल्हान भुरग्याची भाशा कळटा तशेंच आमी जें कितें उलयता जिबेचे भाशेन तें आमच्या सुर्गीच्या बापाक कळटा. आबा बाबा 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 ताका कळटा कितें उलयता तें, पूण आमकां कळना. ही भास आमकां कळना, हे मोतीन न्हू कांयच कळना. बायबलूय सांगता आमकां, आमी पयलीं पळोवया ही भास कोणा कडेन ती. 1 Corinthians 14:2 पळोवया आमी. ही भास कोणाची, ही लँग्वेज कोणाची ती पळोवया आमी. For that he that speak in unknown tongues speak not to men but unto God, for no man understand him. Howbeit it in the spirit speak mysteries. आतां ही भास मनशाक कळना म्हणटा न्हू. पळय ही भास ती उलयता, ती नकळो जावन कशी भास उलयता ती मनशाक कळना. बट म्हणटा आमी कोणा कडेन उलयता ही भास, देवा कडेन उलयता म्हणटा. फॉर नो मॅन अंडरस्टँड. आनी खंयच्याच मनशाक ही भास कळना. मनशाक तशी देवचाराकूय कळना. गुड न्यूज न्हू, हॅलो, गुड न्यूज न्हू. देवचाराक कळना, मनशाक कळना, देवचाराकूय कळना. हाव इट इन द स्पिरीट ही स्पीक मिस्ट्री. तो एक आत्म्यान देवा कडेन मिस्ट्रीज उलयता, गूट उलयता. कोण आत्मो उलयता, म्हजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक गूट उलयता. आनी मनशाक कळना भास. ही भास अशी न्हू बरी, तूं जेन्ना उलयता न्हू देवचार कितलो गूत रावतलो तुजे कडेन, रावूं शकता. ताका कळना न्हू भास. जेन्ना आमी अशी मनशाची भास उलयता तो रावता, असो भोंवतडे घालता. कित्याक तो पळयता तुजें एक उतर पडलें फाल तो गोड्डलान तुका तुजेर राज करपाक. पूण जेन्ना तूं जिबेची भास उलयता तेन्ना ताका कांय कळना. आतां एक दीस आतां जर आमी दोगांय कन्नड उलयता, हो लोक कितलो वगत रावतलो. तुका आनी म्हाका कन्नड कळ्ळें, दोका भास उलयता, कोण तरी रावतलो हांगा, वाजून वयतलें न्हू. तसोच जेन्ना आमी देवा कडेन उलयता न्हू तेन्ना देवचारूय वाजोन वयता. तें कळना न्हू भाशा.
ताका लागून बरी खबर ही ताका कळना ती. ताका लागून आमी जाता तो टायम जिबेचे देणे उलोवपाचे देवा वांगडा. बेस्ट न्हू. आमी फुडें शिकतली. 14:8 पळोवया. 14:8 हय. ना ना 14:14 सॉरी 14:14. For if I pray in tongues, unknown tongues, my spirit pray, but my understanding is unfruit. My understanding, my mind has unfruit. माझे मनाक कांयच कळना. म्हाका ती समजणी मेळना हांव कितें उलयता तें. सो ताका लागून आमी चड फोर्स घालूंक जायना. चड फोर्स घालपाक जायना आमी. हांव कितें उलयतां हे मोतीचेर कांय फोर्स घालपाचो ना. तूं तुजो आत्मो बापाशी उलयता हेका कांय कळना. हांव कितें उलयतां काय हांव कितें हें करता नाका. म्हाज्या बापाक समजता न्हू. खूश सांग जाय आमी म्हाजी ही भास हांव जें कितें उलयतां तो म्हजो बापूय समजता न्हू. म्हाका कित्याक समजोंक जाय. ताका लागून एक तर आमचें जाता जाल्यार एक स्क्रिप्चर हांगा आमी मॅडिटेट करपाचें आनी उलोवपाचें. खाली आसता न्हू मायंड तेन्ना स्क्रिप्चर तेन्ना आमी जेजू म्हणटा न्हू नांव आमी ओतम्यान आनी स्वतान बसतलीं आतां तें ओतम्यान आनी स्वतान देवाचें उतर घेवन स्वत देवाचें उतर न्हू आमी देवाक बसतलीं आतां. कोणूच दोंगरार एका जाग्याचेर वयची ना म्हणटा खंयसरूय आमी ओतम्यान आनी स्वतान बुजूं शकता आमी देवाक. केन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता पळय तेन्ना आमी खंयसरूय उलयता न्हू पूण स्लो उलोवंक जाय. बसीन बसून उलयता आमी कोण आमकां डिस्टर्ब करतलो. आमी हांव गाडी चलयतना म्हाजी जिबेचे देणे चालूच आसता. कित्याक एक बरी खबर आमी देवाशी उलयता. आमी आमच्या बापाशी उलयता जो तेणी म्हाका रोसला तिचे कडेन आमी उलयता. आनी त्या म्हाज्या मनाक कांयच कळना. चड पेस घालूंक जायना आमी मनाचेर. समजता. आतां 14:14 पळोवया. 14:18 आख्खो चॅप्टर आसा तो. I thank my God I speak with tongues more than you all. कोण म्हणटा हो पाऊल. पाऊल म्हणटा आपूण तुमच्या परस म्हणजे तुमचे कडेन उलोवच्या परस आपूण देवा कडेन चड उलयता. आनी तेणीच चड मिस्ट्रीस देवाचे गूठ जे आसलेले सगळे चड कोणी बरयल्या बावलून बरयल्या. कित्याक गूठ तो जिबेचे देणे. हांवूय जिबेचे देणे आतां उलोवपाक लागलें. हांव म्हाजें ग्रोथ देवाच्या उतराचें वाडप हांवें पळयलां. म्हाजेंच म्हाका दिसता हांव डिफरन्स म्हणजे म्हाका दिसता हांव देवाचें उतर म्हाका वाडलां कशें म्हणजे जायते नॉलेज. जिबेचे देणे उलयता आमी. कोण नाल्यार म्हाका जाता हांव युट्यूबार वयता जिबेचे देणे आसा न्हू एक वर बीन ते घालता आनी तेंच्या वांगडा उलयता. एकले तर उलयत मातशें कितें दिसलें न्हू स्टॉप जाता म्हणून हांव युट्यूबाचेर वयता आनी तें घालता आनी जिबेचे देणे उलोव करता. आतां आमी ग्रूप केल्लो एकूच टायम म्हणून असो जिबेचे देणे उलोवपाक वॉट्सॅपाचेर. तें कितें जालें ग्रेस ऑफ गॉड म्हणून नांव घातलेलें हांवें. आनी ती खंयच्याय टायमार फोन करता आतां जिबेचे देणे यूज करपाक. म्हाका एक दीस अशें कितें हो बसलें आनी कितें खंयच्याय टायमार तर तुवें नांव कितें घातलां काय म्हणून म्हाका पळयता. ग्रेस ऑफ गॉड. ग्रेस कितें केन्नाय न्हू फुकट न्हू केन्ना लाव येता न्हू आमी. म्हणलें आतां लाव न्ही कोणी म्हाका टायमार हांव जॉयन जातली खंयच्याय टायमार. आतां 12 वाजतालो म्हाजो मोबायल चालू आहा. सो आमी जे
हें काम देवाचें न्हू, पवित्र आत्म्याचें, तें चालूच आसूंक जाय न्हू. चलो आमी कित्याक डिस्टर्ब करया. म्हाका एक फ्रेंड कितें गो तुमचो तो ग्रूप केलाय तो, कितें जालें गो म्हणलें हांवें. केन्नाय वाचता मुगो तो. आगो ती देवाची ग्रेस ती फुकट, ती केन्नाय चालू आसा, तुका टायम आसलो तूं जॉयन जा. हय, तें बरें तापोवंक येयल्लें म्हाका. सो देवाची ग्रेस फुकट ती केन्नाय चालू जाता न्हू. देवाची ग्रेस म्हूण आमी हांगा उबी आसा न्हू. आं, आमी जिवी कितें आसा देवाचे. आनी आमी साल्वार कशी जाता, आमी साल्वार कशी जाल्या. आं, साल्वार कशी जाल्या आमी बाबा. ओन्ली ग्रेस. आमी पळोवया एफिशियन 2:8 आमी साल्वार कशी जाल्या. We are saved by grace through faith. Yeah. 2:8, brother. Sorry. For by grace are you saved through faith. Not only one grace, no? Only grace through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. कितें आमचे वस्तू की आमी साल्वार जावंक ना. सॉरी, आमचे वस्तू की आमी साल्वार जाल्या. हां, देवाचे दोळे लायले आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमी साल्वार जाल्या. आमी कोणानूच बूश करूंक जायना. हांव म्हाका लागून हांवें फास्टींग केलें, हांवें उपास केले, हांवें मागणें केलें, हांव दिमेर रावली म्हणून हांव साल्वार जाल्या. ना, आमी फुडें म्हणटा तो आमी कोणीच आमकां बूश करूंक जायना. आमी मिजास करूंक जायना की हांव साल्वार जाल्यार म्हाजे वस्तुकी. आमी कोणूच आमचे वस्तुकी साल्वार जावंक ना. आमी साल्वार जाल्यार फक्त देवाचे कृपेन, दयालायेन आनी आमच्या भावार्थाचेर. दयालाय म्हणजे कितें? कृपा, ग्रेस. हां, देवान सगळें करून दवरलेलें आसा खुर्साचेर, सगळें बलिदान केलेलें आसा, तेजेर आमी सोत मानता, भावार दवरता म्हणून आमी साल्वार जाल्या. कित्याक आमी साल्वार जाल्या? तेजेर आमी सोत मानता, तेणी करून दवरलेलें. ग्रेस म्हणजे कितें? तेणी ऑलरेडी करून दवरलेलें आसा. ग्रेस म्हणजे गॉड्स विलिंगनेस टू गिव हीज पावर, ऑथॉरिटी, एबिलिटी on behalf. We don't deserve it. आमकां फावो न्हू ही ग्रेस, ही देवाची दया आमकां फावो न्हू. पूण देवान आपणाचे खोशेन आपणाचे सगळें तेची ऑथॉरिटी, पावर आमकां दिलेली आसा. ती दिलेली आसा ती आमी कशी घेवंक जाय? आमकां सगळी देणे आमकां दिलेली आसा. कशें घेवंक जाय आमी? भावार्थान न्हू. आतां आमचेशी आसा तें वाडयतली कशी आमी? फक्त भावार्था वरवीं आमी सोत मानतली. देवान म्हाका आतां जिबेचे देणे हांव सोत मानता भावार्था वरवीं. म्हाका खबर आसा ही हांव भावार्थान सोत मानता न्हू. हांव देवाशी उलयता म्हणून तें वाडयतलें जाल्यार म्हाका भावार्थूय जावो. एक एक देणे आमकां देवाचे फुकट देणे. आमकां घाम गळोवपाची गरज ना. आसा? फक्त बाय बिलिवींग म्हणटा आमी सगळें घेवन सोत मानप. सोत मानप म्हणजे कितें? वॉट इज बिलीव? द फेथ. फेथ इज अनसीन वॉट यू बिलीव. वॉट इज बिलीव? बिलीव इज एक्शन correspondent to the message we receive. Matthew? हां, ओके. भावात सोत मानप. आतां आमकां मॅसेज म्हणटा कॉरस्पॉन्डंट टू वॉट वी रिसीव. आतां हांवें सांगलें तुका भाव फाटल्यान सोरोप येयला. तूं कितें करतलें? पळयतलें न्हू. तुका रिसीव केलें तुवें मॅसेज, एक्शन केलें पळोवपाक न्हू. तशेंच आमी हे देवाचें उतर आयकोन रिसीव करून तें एक्शनीन घालूंक जाय. आतां हांवें सांगलें सपोज तुका डॉक्टरान XY दुयेंस हांवें सांगलें बाय द वोन्स ऑफ जीजस यू आर हील्ड.
जेजूच्या गायन तूं बरो जालाय, तूं कितें करतलो? रिसीव केलो न्हू मॅसेज एक्सेंट, हां बरो जाला, आनी तूं चलतलें, धांवतलें, तुका जायना तें करतलें. कित्याक तुवें ती मॅसेज आयकली आनी एक्शनीन घातली. दॅट इज बिलीव. तें सोत मानप. कळ्ळें? सोत मानप म्हणजे कितें? आमी जें कितें आयकता ती मॅसेज आमी आमच्या एक्शनीन घालता तें सोत मानप. आमी जिबेचे देणे बसून आमी सोत मानता न्हू, म्हाका मेवला म्हणून. आमचे कडेन कितें प्रूफ आहा? हें कळना कितें उलयता तें. पूण आमी सोत मानता ही देवा कडेन आमी उलयता म्हणून. हो भावात हें न्हू. आतां ही जिबेचे देणे आमकां केन्ना गावला म्हणटा? थोडीं जाणां म्हणटा बॅप्टिजमाच्या टायमार, म्हणजे थोडीं जाणां म्हणटा. पूण आमकां जिबेचे देणे केन्ना गावला? एफिशियन 1:3 म्हणटा आमकां. 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. कितें म्हणटा? God has blessed us all spiritual blessings. तितून भितर जिबेचे देणे येना? Already bless us. 4 line पळय आमी, fourth. According as he has chosen us in before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. केन्ना आमकां देवान ब्लेस केला स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग? बिफोर द फावंडेशन ऑफ द लॉर्ड. म्हणजे आमी संवसारान येवच्या पयलीं हे देवान म्हाका स्पिरिच्युअल गिफ्ट दिलेलें आसा. आमचो बर्थ रायट न्हू तो? गिफ्ट ऑफ टांग आमचो एक बर्थ रायट न्हू, जल्माचो हक न्हू आमचो. आमकां देवान जर बिफोर द फावंडेशन गॉड हॅज ब्लेस अस ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. देवान जर आमकां हे बुनयाद घालच्या पयलीं संवसारान आमकां जर तेणी हे स्पिरिच्युअल देणे, ही आत्मीक देणी आमकां दिलेली आसा, तितून भितर एक गिफ्ट ऑफ टांग तें आमकां दिलेलें आसा, जाल्यार आमचो कितें आलो? बर्थ रायट न्हू, हो आमचो जल्माचो हक न्हू घेवपाक. हो हे जिबेचे देणे सगळ्यां कडेन आसा. आमी ना म्हणपाक जायना. हे देवान ऑलरेडी आमकां दिलेलें आसा. आमी ना म्हणटा कित्याक आमकां समजुडी ना, आमकां खबर ना हे जिबेचे देणे आमकां पयलीं दिला म्हणून आमकां कोणी ना म्हणटा आमी सट करून. ना न्हू, आमचेशी आसा तें आसा, पूण आमी एक्टिवेट करूंक ना. आतां मोबायल नेवो घेतलो, तुज्यान म्हणूं येता म्हाजे कडेन वॉट्सॅप ना. वॉट्सॅप आहा न्हू मोबायलान, हांवें तें एक्टिवेट करूंक ना न्हू, म्हणून म्हाका वॉट्सॅप मेळोंक ना. कसलेंय एप मोबायलान सगळी एप आसा, ते आमकां एक्टिवेट करचें पडटा न्हू, तेन्नाच ती एप आमकां दिसली पडटा ना. तशेंच हे जिबेचे देणे, आत्मीक देणे आमचेशी आसा, ते आमी एक्टिवेट करूंक ना, पूण आमकां समजुनी ना म्हणून न्हू. हे जिबेचे देणे खूब भासांनी मेळटा. जेन्ना एक्ट 1 जेन्ना सगळो लोक पेंटेकोस्ट दिसा न्हू, पेंटेकोस्ट 40 दिसांनी जिबो देवल्यो त्यो, ते दिसा सगळ्या शिसांक देवाचे म्हणजे जिबेचे देणे उलोवपाक लागले न्हू. ते सगळे जाण म्हळ्यार सोरो पिवन उलयता आनी कितें कितें म्हणपाक लागले न्हू. कित्याक वेगवेगळ्या भासांनी, आनी सगळ्यांक कळटाले एक एक भासांनी उलयता ते. आनी थोडे म्हणटाले हे कितें आनी सो सकाळी फुडें कोण सकाळी फुडेंच जालें ते ही भास. एक्ट 1 तांकां मेळटा सगळ्या शिसांक, सगळ्यांक पयलीं पवित्र आत्म्या वरवीं. पवित्र आत्मो जेन्ना उजो न्हू, उज्याच्या रुपान उजो कसो देंवलो तेंचेर, तेन्ना पवित्र आत्म्यान ते भरले आनी विचित्र भासांनी आपआपल्या भासांनी ते उलोवपाक लागले न्हू. तेन्ना जिबेचे देणे मेळ्ळा. एकदां एकट्यान कॉर्नेलियस म्हणून तेज्या घरान न्हू, तेन्ना तांकां शिकयतना पेद्रू प्रवचन करतालो, तेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ते अनभावते आसले सगळे जाण, पूण तेंचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ते विचित्र भाशेन उलोवपाक लागले. जेंटायल्स, विदेशी
समजता सगळे आपापले भाशेन उलोवपाक लागले. सगळे लोक थोडाकलो थंय. हे पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट. जेन्ना आमचें पवित्र आत्मो येता तेन्ना ते आमचे देणे आसा ते एक्टिवेट जाता. जेन्ना आमी हेली हँड करता तेन्ना पवित्र आत्मो येता आनी तेन्नाच जिबेचे देणे. एक्ट 19 आसा पावलू थंयसर लोकांचेर तांकां हें नासता आनी तेन्ना हात दवरता तेंचेर आनी तेंचेर पवित्र आत्मो देंवता आनी तांकां जिबेची भास मेळटा. एक्चुली आमी जेन्ना हालेलुया म्हणटा तेन्ना आमीच आमकां एक्टिवेट करूं येता. हालेलुया हालेलुया बाबा बाबा म्हणजे आमकां खबर आहा न्हू ही जेन्ना आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापाय कडेन कशी उलयताले आनी आमच्या आवय बापायक समजताली ती भास. तशेंच आमी आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन स्टार्ट करूं येता. बाबा 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 आपुणूच मागीर ती वाडटा. सदांच कंटिन्यू जालें म्हणटकूच डिफरंट वर्ड्स येता न्हू. कंटिन्यू आसत जाल्यार कसलें जाल्यार आमकां आपुणूच जाता न्हू. कंटिन्यू आसूंक जाय. आमी एक दीस उलयतलीं आनी मागीर 15 दिसांनी रिट्रीटाक वयतलीं तेन्ना उलयतलीं जाल्यार कंटिन्यू आमकां ती उतरां येवची ना. आमी कंटिन्यू आसूंक जाय. आमकां आतां कितें रेडीमेड सगळें फास्ट फूड मेळटा पळय तशें युट्यूबाचेर गेल्यार सगळें मेळटा. एक आवय बापूय आनी चेडो आसलो देवाच्या उतरान आसलो पूण चेडो केन्नाच म्हणिनासलो आपणाक जिबेचे भास ना. आसा आसा म्हणटालो खंय धाकटो 10-12 वर्साचो आनी बापूय तो आपणाक आसा आसा करून मागीर ते युट्यूबार गेले आनी म्हणटा आमी जिबेचे देडे एक्टिवेट केले. एकली भयण म्हणटा आपूण कितलीं वर्सां तरी देवाच्या उतरान आसून म्हाका ना 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 म्हणीत आसली म्हणटा. कित्याक म्हाका समजुणी नासली न्हू. तो म्हणटालो ल्हान जावन आपणा कडेन आसा आसा न्हू आमचे कडेन बिफोर द फावंडेशन गॉड हॅज ब्लेस अस न्हू. सो आमचे कडेन ही बर्थ रायट हो देवाच आमचो जल्माचो हक आसा हे जिबेचे देणे आमकां घेवन उलोवपाक. बरी खबर न्हू आमी बापाशी उलयता. सगळें काम सोडून आमकां बापाशी उलोवपाक बरें दिसता. एक भुरगें ल्हान भुरगें एक आमी टायम दवरता न्हू उलोवपाक. आतां त्या बापाशी आमचे सुर्गीचो बाप आमकां दिसना म्हणून हे अमकेच टायमार आमी उलोवंक जाय न्हू. 7 सांजचे 7च उलोवंक जाय. आमी संवसारान आसतना आमच्या बापाय कडेन आमी टायम दवरलेलो उलोवपाक. कोण तरी टायमिंगाक उलयतालो एक जालें आतां म्हाज्या बापाय कडेन उलोवपाचो टायम आसलो. आमी आमच्या बापा कडेन केन्नाय वचोन उलयतालीं. मांडयेर बसतालीं ल्हान आसतना खंयचें तरी खाना तेजे केंसां म्हणजे आमकां कळनासलें आमी कशीं उलयता आनी कितें सांगता तें. खंयच्यो खबरी आख्ख्या दिसाच्यो रातचो येयलो सांगप उलोवप रावप केन्नाय येवप. तशें आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमकां टायम ना. आमी केन्नाय तेजे कडेन उलोवं येता. तुका टायम मेळ्ळो उलय. तो 24/7 रेडी आहा न्हू आयकूंक आमचें. Psalm 121 म्हणटा न्हू सामसान आमचो देव रोशणारो ताका झेम ना ताका न्हीद ना. नसलें हो असो करिना तो ताका झेम ना. चल बरी खबर न्हू आमकां ताका झेम नाल्यार आमी केन्नाय रातची पासून झेम पडना जाल्यार बेजार जावंक जायना. म्हाज्या बापाय कडेन उलोवया आमी. म्हाजो बापूय न्हिदना न्हू तेजे कडेन उलोवया. तेज्या गोपान मांडयेर धरया न्ही तकली इमॅजन करया. आमी जेन्ना ल्हान आसतना आमची आवय बापूय आमकां कितें करताली झेम येयना जाल्यार मांडयेर घाली न्हू न्हू. आमचो बापूय सुर्गीचो आमकां सदांच भुरगींच म्हणटा. बायबलान वाचलां कोणी जाणटे म्हटलां माय चायल्ड म्हजे भुरग्या म्हणटा तो. म्हणून आमी केदी व्हडली जाली जाल्यार आमी तेजे मांडयेर इमॅजन करूं येता न्हू खानार बीन आमी धाकटुली न्हू. तो म्हणटात आमकां भुरगीं आमी दिसान दीस भुरगीं भुरगीं म्हणीत आसता तो. सो आमी भुरगीं म्हणटकूच आमी तेजे कडेन केन्नाय तेज्या गोपान एका भुरगें कशें वचोन आमी तेजे कडेन उलोवं येता. एक जिबेचे देणे एक हायस्ट प्रेज म्हणटा. ही देवाक आमी व्हडल्यांतली भेट आर्गाची दिवं शकता.
हे जिबेची देणे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना देवाक आमी ही वखाणी दिता. हायेस्ट प्रेज. आमी जिबेचे देणे उलयतना आमी देवा कडेन वखाणी करता. देवाक आमच्या जिवितान कितें जालें पोतमो आमचो वखाणी करता देवाक. एक दीस न्हू हांव पेट्रोल घालपाक पर्वरी येताली. पर्वरसून हांव वयताली तेन्ना म्हाज्या फुडें 2-3 गाडयो आसल्यो आनी हांव जिबेचे देणे यूज करताली. जिबेचे देणे म्हाजे चालू आसले. फुडें कितें जालें, म्हाजे एक दुसरी गाडी सांडून गाडयेर गाडी बसली आनी ती बायल मोबायलान खेळटाली. तेज्या फाटल्यान बसलेली ती पळयता ती न्हू म्हाका हांवूय पळयत रावली. ती आतां अशी पांय घालून बसलेली. ती सडनली उबी जाली थंयसर. पडोंक ना, गाडी आपटली. आनी ती पळयता आपूण अशी म्हणजे तिका आबूज जाली ती कितें एक्चुली कितें आतां गाडी आपटली म्हणटकूच पडटा न्हू मनीस. हे सोमतें उबें जाला, मोबायलूय हाती आहा तेज्या. ते सगळ्यांक आबूज जावन पळयता अशें अशें आनी सगळीं म्हणटा ते कोणाले आरे हे उबेशें जालें. थंयसर म्हणटा हे उबेशें जालें म्हणजे पडोंक जाय न्हू तें. आनी हांवूय म्हणटा जेजू हें आनी कितें जालें. मागीर म्हाका फुडें कळ्ळें हायेस्ट प्रेज आमी देवाक प्रेज दिता तेन्ना कितें जाता भितर देंवचाराची पासून मान्य आसली. तो ड्रायव्हर सुद्दां न्हू तेजी गाडी कांयच जावंक ना उबोच आहा. मारल्या तेणी म्हटल्यार. आनी ती अजाप जावन पळयताली आनी सिग्नल पडलें आनी म्हाजें चालूच आसलें जिप्टो म्हणजे आमी जेन्ना आमी पासून देवाचे हर काय इज हायेस्ट प्रेज म्हणजे जेन्ना तूं वखाणी करता तेन्ना देव हाजीर जाता. हे जिबेचे देणे आमी करता तेन्ना इवन बसींनी बसून आमी करतना कितलो फायदो आसता पूण आमकां कळना. कित्याक वखाणी करता तेन्ना देव हाजीर आसा म्हणटा न्हू. देव हाजीर आसतात. आसता न्हू देव. कळटा जेन्ना आमी वखाणी करता जिबेचे देणे उलयता तेन्ना पासून देव आमच्या बरोबर हाजीर आसता. तुजें कितें विकनेस आसा तो काडून व्हरता. एक भाव आमचो सांगतालो ताका जिबेचे देणे नासले पूण ताका तेन्ना तेजे गर्लफ्रेंड आसलें तेन्ना तेणी ताका सांगलें जिबेचे देणे एक्टिवेट करपाक. आनी तेन्ना तेणी जिबेचे देणे ताका दुयेंस आसलें. दोतोरान सांगलेलें तुका केन्नाच तें दुयेंस बरें जावचें ना. मरासर तुका टॅबलेटी घेवच्यो पडटल्यो. आनी तो म्हणटा आपूण जिबेचे देणे यूज करपाक लागले. ताका पळय कितें सिमटम दिसताले ते तेचे बंद जाले. जिबेचे देण्या कंटिन्यू उलयतालो. आतां आमी पासून आमकांय कळना आमचे कुडीन कितें आसा एकदां कळना पूण आमी पासून ते जिबेचे देणे उलयता तेन्ना देव हाजीर आसा आनी देव सगळे दुयेंस पिडा कातरून उडयता. आमकां कळना. आमच्या जिवितांत शांती पासून जिबेचे देणे उरबी येता. कळटा हे जिबेचे देणे कितले इम्पॉर्टन्स आमच्या जिवितांत. हे जिबेचे देणे आमी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आमी डायरेक्ट बापाशी वयता. जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता तेन्ना आमी जाणा आतां एक धाकटुले भुरगे बापाशी उलयता मागीर दोगांचें रिलेशन डायरेक्ट वचूं शकता न्हू. तशें आमी डायरेक्ट बापाशी वयता. एक एरोप्लेन कशें एरोप्लेनान दुसरें कितें आसता न्हू तें कितें म्हणटा तें चूम करून वयता पळय तशी फास्ट रॉकेट कशें आमी बापाशी वचूं शकता जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता. आनी जिबेचे देणे जाणा एक आतां कोणी जिमान वयता पळयता कित्याक वयता जिमान बॉडी मेंटेन करून मसल वाडोवं. आनी तो एक 10 दिसांनी वचून तेजे मसल वाडटा जिमान ना न्हू. सदांच वयचें पडटा न्हू. जेन्ना आमी हे जिबेचे देणे यूज करता सदांच तेन्ना आमी स्पिरिच्युअल मसल आमचें वाडटा. कळटा आमचें हें सगळें बॉडी वाडटा देवाच्या राज्यान. हे जेन्ना आमी जिबेचे देणे यूज करता तेन्ना देवाचे आमी देवा कडेन उलयता तेन्ना आमच्यो ज्यो कामां जायनातलीं तीं कामां जाता. जेन्ना आमी देवा वांगडा आमचें सदांच रिलेशन दवरता तेन्ना सोयरीकूच देवा वांगडा सोयरीकूच आमी जोडल्यार आतां मनशां वांगडा जोडल्यार आमी देवाक आनीक जाणा जाता न्हू.
आतां एका मनशांकडेन आमी सदांच सोयरी करून तेजे आमी सगळे गूण जाणा जाता न्हू. आतां गो बायलां पयलींच जाणा, थोडी नोको आसता ती मागीर एकठांय रावता तेन्ना ते गूण सगळे कळटा न्हू. तशेंच देवा वांगडा आमी जेन्ना रावतात देव आपणाचे मिस्ट्रीज म्हणटालो न्हू आमकां उक्त्यो करता. जेन्ना आमी जिबेचे देणे देवा वांगडा उलयता तेन्ना बरी भाशा न्हू ही, सगळ्या परस बेस्ट भाशा न्हू ही. देवा कडेन उलोवंक गावता आमकां, खूश आसूंक जाय आमी. केन्ना आमी खुशान उलोवंक जाय, आवय म्हाका म्हाज्या बापाशी उलोवंक एक टायम मेळ्ळो सर उलोवया. रावपाक जाय आमी हे संवसाराच्या कामानसून भायर सरून केन्ना हांव फास्ट रांदतली आनी म्हाज्या बापा कडेन उलयतली. आनी इवन आमी रांदतना पासून उलोवंक शकता, कित्याक मायंड कांय खबर ना न्हू. हे बापाशी आमी केन्नाय कितेंय कोत्ताना पासून आमी बापाशी उलोवंक शकता. हे बेस्ट देणे, बेस्ट देणे आमकां देवान दिलेले आसा. आमी केन्नाय उलोवं येता आनी तो केन्नाय 24/7 तो आमच्या पासत हाजीर आसा. रावता आमकां तो, रावता न्हू. सो आमी जरी आमी आजुनी आमचेशी आसा पूण जरी तर आमी आजून यूज करूंक ना जाल्यार आमी स्टार्ट करुया आतां. केन्नाच देवाच्या राज्यान कितेंच लेट म्हटलेलें ना, सगळेंच पयलीं. सो आमी आतां पासून आमी आतां स्टार्ट केलें, आतां म्हणजे नीव दीस देवा वांगडा स्टार्ट, कांयच लेट ना. सो आमी कितेंय जाता तें आतांच तयार करपाक जाय. ही वखाणी आमी हितून आमी आतां म्हणजे केन्ना आमी प्रेजीस करता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें जाता तें. एकदां जायतीं वर्सां जाल्या आनी आमचो मामा एटॅक येयल्लो, काळजाचें जाल्लें आनी डॉक्टरान ताका दवरलो हॉस्पिटलान आनी घरा हाडून बायपास कितें तरी करपाचें, शिरो कितें दुसऱ्यो घालपाच्यो आसल्यो. आनी ताका येयलो माडगांव थंयसर आनी म्हजो भाव गेल्लो. आनी आमी एका प्रेयराक सर्विसीक आसली सकाळची. आनी थंयसर तेंच्यांनी सांगलेलें पळय तुमी आतां देवाचें उतर आयकता, तुमकां केन्नाय सडनली एक बॅड न्यूज येता, तुमी कितें करतले. आनी थंयसर आमी जेन्ना काबार जाले आनी बसीन आमकां फोन येयलो तर ते शिरो घालल्यार कांय करूंक गावचें ना, ताका कामाक वचपाक ना, ताका घरान तो आनी ताका कांय करपाचें ना, आतां ताका ऑपरेशन करीत जाल्यार. सो आमी घरा गेले आनी जेलांनी प्रेज एंड वर्शीप केली. आमी गायनां स्टार्ट केली. आतां कित्याक बेश्टें टेंशन, आमकां सांगलेलें न्हू तुमकां एक बॅड न्यूज येयल्यार तुमी कितें करतलीं. आमी बरी गायनां केली, बरी हें केलें आनी गायन आमी एक वर कशें. आनी आमकां फोन येयलो भावाचो परत. भाव म्हणलेलो कितें जाणां, आगो ताका इतलें दिलां तें चपाती खाता मुगो तो आज येवन, ताका चपाती बरयता म्हणटा मामी. चपाती आनी हांगा काळजाचें ऑपरेशन करतना पळय पयलीं कितें सांगलें डॉक्टरान, तें कांयच करूंक जावचें ना, तो असो उरतलो तसो उरतलो. मागीर दुसरे दिसा ताका घरा धाडलो. पळय रिपोर्ट कसो. आनी तेच्या पयलीं न्हू कितें जालें खंय डॉक्टराचें सांगता हांव, म्हणजे मातशें पयशांचें लागून तें ऑपरेशन करचेंच पडटा काय आमी चालेलें खंय ताका फ्रेंडांक, ताचो फ्रेंड येयल्लो मामाचो. डॉक्टर म्हणलो ना पयशांक लागून करता आमी आतां न्हू चडसो फोकस डॉक्टर देवानूच केल्या आनी आमकां बऱ्याकूच केल्या. चडसो फोकस आमी देवा वयलो काडून दोतोराचेर घालचें न्हू. आमी दोतोरान कितें सांगलां तेजेर आमी देवा कडेन येवन आमच्या पासत कमांड करूंक जाय. ते सिकनेसाक दोतोरान कितें सांगलां तें आमी सारकेंच आयकूंक जायना. फोण्या न्हू एक भयण येयल्ली, मावशी म्हणून येता तेची, दोगां भुरग्यांक घेवन येयली. एक 10 वर्साचें आनी एक 4-5 वर्साचें आसतलें. आनी ती म्हाका सांगताली ही भुरग्यांक पळयलां. हांवें म्हणलें बरी दिसता सोबीत, देवान बरी रोसल्या, ब्लेस आशिर्वाद भरल्या देवाच्या. तांकां म्हणल्यार दोगांयकू डॉक्टरान कितें सांगलेलें, हात पांय नाचचे ना, उडय म्हणून सांगलेलें पयल्या भुरग्याक. पयले भुरगें डॉक्टर म्हणलो ताका ओबट कर. ती ना म्हणलें देवान दिलां न्हू. ती म्हणून लागली कितें एक चिंतप, आतां बेश्टेच तर मरता तें जाल्यार सेपरेट न्हू, मुद्दाम मारप हें क्रायम कशें न्हू.
आसूं कितें जाता तें जावं आपूण जल्म येतली. तो डॉक्टर हॉलिडेक वचपाचो आसलो 15 दीस. तो डॉक्टर म्हणालो ताका एक टॅबलेट्स दिली, ही 15 दीस तूं टॅबलेट घे. आनी ताका सांगलें न्हू तें बोल आतां कितें जाता एक आतां बेजार जाता न्हू. आपूण म्हणटा ते टॅबलेट घरा हाडले आनी मायच्या घरा येयले आनी 15 दिसांनी परत गेले डॉक्टरा कडेन. डॉक्टर म्हणालो बेगीन बेगीन यो तुका आतां ऑपरेशन करुया. ते कित्याक तुजें भुरगें पोटान मेलां आसतलें. हां ते म्हणटा कित्याक आं फुगासांव जालो आसतलें. तर कित्याक तुका हांवें टॅबलेट पळय दिल्ली ती स्लो पॉयजन, स्लो जावन भुरगें मरा पोटान. ते म्हणाले डॉक्टर आपूण तुजी टॅबलेटाच घेवंक ना. आपण ते घोवागेर विसरून येयले आनी डिलिव्हरीच्या टायमार पळय जाल्यार दोनी हात आनी पांय आसा. सेकेंड डिलिव्हरी सेकेंड प्रेग्नन्सी डॉक्टर सांगता ती चेडूं आनी ताका तशेंच रिपोर्ट दिला हात पांय ना तूं अबॉयड कर. चेडूं न्हू तुका 2 चेडवां पयलीं आसा. ते म्हणाले चेडूं जावं चेडो तेंच म्हणाले देवान दिला तें देणें आपणाक आसूं न्ही आसूं कशेंच जावं तेणें. आनी तेजे डिलिव्हरी दोनी हात पांय आसा. आमी ताका सारकें पळयलां हांवें फोण्या. ते म्हाज्या कुशीक दिसतालें ती दोगां जाणां चेडूं आयिल्लीं ती सारकी हेल्दी आसा. कांयच तेंच्या ऑप्शन म्हणजे मार्क सुद्दां ना कितें ना अशें. आनी ते सेकेंड डिलिव्हरी जाली न्हू डॉक्टर म्हणटा ते आपणाक दी चेडूं. या या वॉट इज इम्पॉसिबल फॉर मॅन इज पॉसिबल फॉर गॉड. जे मनशाची जायना तें देवाची जाता. पूण आमचो बावट आसूंक जायो तेजेर. हां देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. पूण आमचो विश्वास आसा. विश्वास दवरपाक जाय जाल्यार आमकां बायबल देवाच्या उतरान वचोंक जाय. तेन्नाच आमकां सारको भावार्थ तेजेर सारको दिसता. आमी हालो ना कितें सांगलें जाल्यार. कालूच आमच्या सोयऱ्याक खबर ना ऑपरेशन बीन बरें केल्लें तेजें 8 म्हयने जाले आनी कोणाक ते म्हणटा बायल आपणाकूय सांगूंक ना. कितले म्हयने दिल्ले 6 म्हयने दिल्ले खंय गॅरंटी. कालूच सांगता 6 म्हयन्याची गॅरंटी त्या मनशाक. आनी मागीर तेंच्यांनी कसली कसली टॅबलेटां दिवन भितर तेच्या पोटान आनी मागीर सांगता आमचेशी कांय जायना आतां तेचो आनी तूं हाडूं नाका हांगा हॉस्पिटलान. डॉक्टर आतां हाडूं नाका. आतां कितें करतले तेजे पांय सगळे सुजल्या फोडाफोड. आमी सदांच मागणें जिबेचें देणें जेन्ना जिबेचें देणें ते सांगताले म्हाका. आतां 2 दीस पयलींच कितें जालें हांगा खरा खरा करूं म्हणटा आवाज जावपाक लागलो आनी पोटान घेयना जालें. हांवें तेन्नाच ताका फोन केल्लो. ते म्हणूंक लागले मागीर कोता आतां तेजें भियालां सगळें. हांवें रोखडेंच आमचे ग्रेस ऑफ गॉड जिबेच्या देण्याचें न्हू तेजेर फोन केलो आनी मागणें तांकां सांगलें सगळ्यांक. मागणें करून बीन मागीर हांव मागणें केलें म्हणटकूच कितें सांगलां मार्क 11:24 तूं भावार्थ दवर तूं कितें मागलां तें आनी तें तुका मेळटलें. हां बिलीव फर्स्ट देन यू वील रिसीव न्हू. हांवें बिलीव केलें वॉट आय प्रे आनी हांवें फोन करूंक ना. मागीर तें काल मागीर सांगपाक लागलें जेन्ना हांव गेलें तेन्ना पळयतलें जाल्यार आनी मागीर रोखडोच म्हणटा बरो जालो न्हिदलो. कसले तरी पेज आर्य काय कसले ते पियालो म्हणटा रोखडेच. आनी काल मागीर मागणें केलें आनी म्हाका उडास येयलो. तेणी सांगना फुडें 6 म्हयने सांगिना फुडें हांवें म्हटलें म्हाज्या कजनाक हाय डायबिटी आनी हाय ते फाल्सिगो मलेरिया जाल्लो आनी डॉक्टर ताका घेयनासलो हॉस्पिटलान कसोच घेयनासलो. ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान व्हरा प्रायवेट डॉक्टर. म्हाजी कजनाची बायल आसली ती म्हणली ना तूं कितें उपाय कर आनी तिची सायन बसून घेतलेली मेल्यार आपणाचें ना म्हणून. हां आनी 3 रातीची गॅरंटी ता. 3रे रातीक जावन सकाळीं फुडें तुमकां कितें तें बरें तें सांगता म्हणलो आपूण. आनी आमच्या घरान हांवूच पयलीं स्ट्रॉंग कशी देवान ही सगळीं गेल्लीं. मागीर म्हाका रातीक रावपाक म्हाका फोन केलो यो म्हणून व्हरोंक येता. हांव गेली आनी ताका पयला टॅबलेट्स ना. टॅबलेटी हाडूंक तो फाल्सिको मलेरिया फक्त गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान खंय बांबोली.
म्हापसासून बांबोळे आनी तेन्ना हांव न्हू देवाच्या उतरान तितली अशी वाडूंक ना. ब्रदर जॉन्सनाचे जेसेलमाचे नासलें हांव. येताली वाटेक ते पर्वरी असो शेतान कसो न्हू आवाज येता म्हाका. कानार बसतालो हांव ताका वखद नासतना बरो करतलो. हांव म्हाजे कजन आहा न्हू म्हाका खबर ना तो आवाज कसलो तो. जाणा ताका सांगता म्हाका हिंगा आवाज येता वखद नासतना बरो करतलो वखद नासतना. तें कांय कळना आनी म्हाकाय कळना आतां देवाचो आवाज म्हणून. आमी बांबोळी येयली. कितें जालें म्हणून जाणा वखद मेवलें. आवाज कितें सांगतालो वखद नासतना बरो करता. वखद ना. ती म्हणून लागली खंयचे लायफ लायन केली पणजे थंय गेली लॉंग लायटीन बीन सगळें. मागीर तालिगांव गेली वखद ना. डॉक्टराक फोन केलो मेडिसीन ना. डॉक्टर म्हणटा कितें करूया या तुमी घरा हॉस्पिटलान या. हॉस्पिटलान गेली आनी विसरली ताका हाय डायबिटीज न्हू आनी आमकां पेज धाडलेली जेवपाक. आमी कोण जेवंक ना म्हण ती पेज उरली. आतां ताका 5 एक इंजेक्शन डॉक्टरा कडेन आसलें ते 5 दिवंक जाय आनी पोटाक घालूंक जाय. आतां कितें करतली. आमी म्हणटा कितें डायबिटीज पेज नाका न्हू. हांवें म्हणलें घाल पेज. तेच्या पयलीं कितें जालें खूब लेट जालें न्हू. आतां मागणें कितें करतली आमी. म्हाजी भयण घरा आतां घरा वचूंक पडलें न्हू. हांवें म्हणलें घरा वयताना हांव एक जाण आयलें जॉन 14:6 जिजस म्हणटा न्हू आय एम द वे ट्रूथ एंड लायफ विथावट मी नो वन कॅन गो टू फादर्स. हांव जिवीत. हांवें म्हटलें भयणीक जेजू जिवीत न्हू जेजूक सांग ताका जिवीत दी. आनी Acts 16:31 कितें म्हणटा इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड. हांवें म्हटलें आमी स्वत मानता एकलेस आमी जाणा तो सेव जालो. आमी आनी व्हडलें मागणें कांय करूंक ना आनी ते घरा गेले. आनी हांव तेंच म्हणटा जेजू तूं जिवीत न्हू तूं जिवीत दिला ताका आनी कांय म्हणिना. आनी तें हांवें दिलें इंजेक्शन. आतां 5 पेज दिवना ताका दोतोराक सांगूंक ना पेज दिल्या बीन म्हणून. तूं जाणा न्हू मागीर डॉक्टर नर्सी बीन कितें म्हणटलें. आनी दुसरे दिसा 11 सुमार डॉक्टर येयलो. डॉक्टरान ताका चॅकअप केलो आनी डॉक्टर कितें म्हणूंक लागलो डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुमी ताका म्हणजे तो आतां आवट ऑफ डेंजर पळय. दुसरे दिसा 3 राती दिल्ल्यो. जे मनशाची जायना ते डॉक्टरा कडेन जायना ते देवाशी जाले पळय. दुसरे दिसा डॉक्टर म्हणटा तुमी आयज सांजची घरा व्हरता काय म्हणटा ताका. म्हजी भयण प्रूफ आहा. हांवें म्हटलें 6 म्हयने ताका दिले 3 म्हयने. देवान तो आजुनूय आसा जिवो 15 वर्सां जातलीं. कांयच न्हू. देवाची जेजूचेर विश्वास दवरशी तुका कांयच न्हू. हें म्हटलें जेजू म्हणटा तूं एकलेंच स्वत मार तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो. तो म्हटलें आपणाची 25th एनिवर्सरी सगळें पळयतलो म्हटलें 18 वर्सां लग्नाक तेच्या. हांवें म्हटलें आतां फुडल्या म्हयन्यान आमी केक कापतली लग्नाची. तो आहा बेडीर हांग सुद्दां आपणाक करता म्हणजे दुखता हांग. सो आमी कितें पळयता तेजें तो 25th एनिवर्सरी बरी सेलेब्रेट करता. आमी पळोवपाक जाय न्हू फुडें. तो चलता बसींनी धांवता. हांवें ताका सांगलें. आनी एक टेस्टिमनी लॉकडावनाचेर न्हू एक भयण हांगा तेजी भयण आसा भायर UK हॉस्पिटलान ICU आसली. आनी डॉक्टरान ताका सांगलें तूं मरतली म्हणून गॅरंटी ना तुजी. हें रडोन फोन केल्लो म्हाका 9 कसो. हांवें म्हणलें कांय ना गॅरंटी ना. ती देवा कडेन गॅरंटी खूब आसा. Psalms 91 म्हणटा देवान आमकां लांब आमकां पासत मागलेलें आसा. आमी मागणें केलें आनी जेजूच्या गायांनी तें बरें जालें तें नांव घेवन म्हटलें. आनी हांवें ताका म्हटलें तुजी भयण म्हूण भयण म्हाजी रांदता जेयता खाता बसीन वयता कामाक वयता सगळें म्हूण तें खंय आसा ICUन आहा. आनी तूं म्हूण कितें म्हूण म्हाजी भयण रांदता जेयता बसीन चडटा कामाक वयता सगळें करता म्हणून. मागीर बरें जालें तें. मागीर ताका रोखडोच न्यूज येयलो बरें आसा म्हणून. कित्याक आमी फ्युचर उलोवंक जाय आमचो. ताका लागून देव म्हणटा पयलीं तूं स्वत मान कितें मागलां तें आनी तुका मागीर मेळटलेंच. तेणी स्वत मारलें न्हू. आतां जालें 2 वर्सां जालीं म्हणटा म्हाजी भयण कामाक वयता बसीन. जें कितें हांवें म्हणटालीं तें म्हजी भयण आतां करता म्हणटा. बसीन वयता रांदून बीन सगळें बसीन क्लायंब करता. आमी जें कितें उलयता न्हू लायफ एंड डेथ आवर टंग्स तेंच आमकां मेळटलें. हांव ताका सांगता हांव कित्याक भियेला. डॉक्टर रिपोर्ट आमकां कांय करूं शकना. डॉक्टराच्या वयर कोण आसा देव. आनी ताका तेंच सांगलां तेणी
दोतोरान सांगला कांयच सांगिनासतना म्हणटा आपणाचें सगळें बरयलेलें आसा. हांवें म्हणलें फॉरगिव थँक तें आमकां रिपोर्टाचेर सोडना, बायलेक सगळें सांगलां म्हणून म्हणटाले. हांवें म्हणलें तें आमकां नाका, आमकां जेजूचेर पळोवया. जेजू जिवीत दिवपी, तो जिवीत दिता आनी तो चलता धांवता सगळें करता. हांव अजुनूय म्हणटा तो चलता धांवता, बसींनी चलता, शॉपार वयता. तुमी शॉपार वयता मुगो म्हणटा ताका हांव. आमी फ्युचर उलोवपाक जाय तेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत घोटाय येता. येना घोटाय? फुडें उलयल्यार बरेंपण दिसता पळय, हांगा बसून बरें दिसता, भिरांत येता. ताका लागून आमी फुडें उलोवपाक जाय. जें कितें आमकां जाय देव म्हणटा माग, मागला ताका सोत मान आनी तुका तें तुजेंच जातलें. आमी कितें करता? मेळटलें गाय, दोतोरान सांगलां ना, दोतोराच्या पयलीं आमकां रिपोर्ट दिलोलो आसा. आमी येवच्या पयलीं हां हांव कोणाय गेलें जाल्यार दोतोराचो रिपोर्ट, आतां तुका 2 रिपोर्ट आहा तुज्या फुडल्यान. जेजू म्हणटा बरोवन दवरलेलो आसा, म्हाज्या गायांनी तूं बरें जाला. वॉट इज अ डॉक्टर रिपोर्ट? तुजेर आतां सोत मानप कोणाचेर आसा? हें ज्या मनशाचेर आसा तुजेर सोत मानूप. वो डॉक्टर रिपोर्ट्स, वो जेजूचो रिपोर्ट तुजेर आसा चूज करपाक. आमच्या मुखार दवरलेलें आसा न्हू देवान, आमगेर आसा. हो डॉक्टर रिपोर्ट जी करता तूं डॉक्टर रिपोर्टाच्या बसीन जातलें. जर तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हणून सोत मानता, तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो तुज्या जिवितान इम्प्रूवमेंट. रोखडेंच केन्ना केन्ना दिसना, कित्याक आमचें दुबावाचें मायंड आसता न्हू, भिरांतीचें मायंड आसता. सगळें दुबाव भिरांत भायर सरली म्हणटकूच, कॉन्फिडन्स येयलो म्हणटकूच आमच्या जिवितान सगळें पेकोणी दिसची पडटा न्हू बाबा. टायम जाता एकदां एकदां, पूण आमकां देवान सांगलां तें उतर घडटलेंच न्हू आमच्या जिवितान. जें कितें तेणी बरयलां तें घडटलेंच न्हू, आनी घडोकूच जाय. आनी घडटाय. आमी कितलें पळयता आमी आतां हेंच सांगता तुका डॉक्टर रिपोर्ट कशें चेंज जाता तें न्हू. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी उलोवंक जाय, तोंड उगडूंक जाय आमी. बेश्टेच जाता? जेजूनय तोंड उगडलें, देवानूय तोंड उगडलें. जेन्ना जेनेसीस 1:1 म्हणटा न्हू, जेनेसीस 1:1 पळोवया आमी. In the beginning, God created heaven and earth. And the earth was, brother, and the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, let there be light, and there was light. Earth was formless, without form, void. Earth, देवा मुखार प्रॉब्लम नासलें. काव खान बुडलेलो सोंबीर, आकार नासलेलो. देवान कितें म्हटलें? मोन्यांनी म्हटलें काय गॉड सॅट म्हणून बरयलां. देव उलयलो, देव उलयलो. कितें उलयलो देव? डार्कनेस, देर वॉज अ डार्कनेस. आमी कितें उलयता आमच्या जिवितान? आमी कितें उलयता आमच्या जिवितान? पयलीं डार्कनेस न्हू, डॉक्टर रिपोर्ट्स डार्कनेस, प्रॉब्लम सगळें डार्कनेस. देवान उलयलें डार्कनेस. देवान कितें उलयलें? ताका जाय तशें लेट देर बी लायट. आनी कितें जालें? लायट. जें आमी कितें उलयता न्हू तेंच आमच्या जिवितान जाता. पूण आमी उलयना न्हू. आमी कितें म्हणटा? देव जाणा न्हू. देवान म्हणूंक जायनासलें देवा म्हाका खबर आसा हांगा उजवाड जावंक जाय म्हणून, आनी उजवाड जातलो म्हणून रावोंक जायनासलें. पूण देवान दाखयलें आमकां उलोवन आमी घेवंक जाय, उलोवन घेवंक जाय. आमी म्हणटा कितें जाणा, देवाक खबर आसा न्हू म्हाजें हें प्रॉब्लम आहा न्हू,
देवाक खबर आसा, पूण देवाक उलोवन सांगूंक जाय न्हू. देवान उलोवन सांगलें न्हू. देवान उलोवंक ना. उलयला न्हू. ही सेट. आतां आमकां उलोवचें पडलें न्हू. आमकां कितें जाय तें उलोवचें पडलें न्हू. काय देवाक खबर आसा उलोवचें न्हू. हां, देवाक खबर आसा. हांवूय न्हू जायतीं वर्सां म्हाका सगळीं जातालीं. लग्न जायना, काजार जायना. देवाक खबर आसा न्हू म्हाका लग्न जावंक जाय म्हणून, काजार जावंक जाय म्हणून. म्हाका देवाक खबर ना. आमी म्हणटा न्हू सगळीं जाणां देवाक खबर आसा. हांवूय तशीच म्हणटाली सदांच कितलीं वर्सां. एक दीस न्हू हांवें ब्रदर जॉन्सनाचें टिचींग आयकलेलें. तो एक बरें टिचींग आनी बरी समजोणी दिली तेणी ते टिचिंगाचे. कुड्डो बाप्तिमस म्हणून आसा जाणा, ब्लायंड बाप्तिमस. ही वॉज शाउटेड टू लॉर्ड जीजस जीजस सन ऑफ डेविड हॅव मर्सी ऑन मी. सो तेजे तेणी बरें एक्सप्लेन केल्लें. आतां आमी मर्सी मागूं येता. कोण म्हणटा आमी काकूत मागूं येता. आतां आमी काकूर लॉर्ड हॅव मर्सी म्हणूं येता ना. देवान ऑलरेडी खुर्साचेर मर्सी तेजी काकूत कसली दाखयलेली आसा. तेज्या हाडाचेर मासूय ना खंय. तेज्या हाडां मेजूंक गावताली कसली काकूत. आनी आमी काकूत मागूं येता तेजे कडेन. तेणी ऑलरेडी काकूत आपल्या खुर्साचेर मरोन दाखयलेली आसा. तेन्ना तो जिवो आसलो म्हणून तो काकूत मागतालो. आतां आमी थँक्यू जीजस फॉर युअर मर्सी. देवान ऑलरेडी आमकां मर्सी दिल्या. तेन्ना ताका चीज कितें केलें तेंच्या शिसांनी ताका हाडूं नाका म्हणलें. बॉब मारता म्हणून शीस ताका ओगी रावंक लागलें. पूण जेजून तांकां कितें सांगलें. चीज ते तांकां ओगी राव म्हणटाले. जेजून त्या शिसांकूच यूज केलें तांकां आपणाचें हाडूंक. जेन्ना आमकांय बीन कोण प्रवचन करतना बोन करता न्हू तेच मनीस आमकां देवाच्या उतरान ओडून व्हरतले. जेजू तांकांच यूज करतले. कोण आमचें नांव पिड्यार करता तांकांच. हें देवाचें हें आसा पळय. आतां तांकां तो दावीद बॉब मारतालो तो बाल्तिमोस. तेन्ना ताका शीस म्हणटाले बोन राव ओगी राव. पूण जेजून त्या शिसांक सांगलें यो तांकां आपणा कडेन हाड. आनी जेजू ताका विचारता. कितें विचारता. तुका हांवें कितें केल्लें जाय. आतां तो दिसता कुड्डो आसा म्हणून. दिसना तो कुड्डो. ताका नजर जाय म्हणून ताका दिश्टी पडना. जेजू कळना ताका नजर जाय म्हणून. जाणा पूण जेजू ताका एक्चुली विसरोंक सोदता. तो कितें करतालो भीक मागतालो न्हू पयशे मागतालो. ताका पयशे जाय काय नजर जायी. गिरेस्त काय जायी काय तुका हें जाय. ताका देवाक एग्जॅक्ट जेजूक जाय आसलें. ताका कितें जाय आसलें तें. सो तेणी सांगलें उलयलो न्हू तो. स्पीक न्हू. उलयलो म्हाका नजर जाय म्हणून. आनी जेजून कितें केलें ताका नजर दिली. पळयलें एग्जॅक्ट. आतां म्हाज्या लायफान जेजूक जाय आसलें. हांव एक आक्वा रावंक सोदतां काय काजारी जावंक सोदतां. एग्जॅक्ट जाय न्हू. आमी म्हणटा जेजूक सगळी खबर आसा पूण तुज्या तोंडान उचारून सांगूंक जाय. आमी उचारल्या शिवाय ताका कळ्ळें कळटलें. इवन आमच्या आवय बापायक उचारल्यार कळटालें आमकां कितें जाय तें. मनांनी सांगल्यार ओगीत रावल्यार कळटालें तांकां कितें जाय आमकां तें. एक एक उतर आमकां सांगचें पडटालें न्हू आवय बापाय. म्हाका हें जाय, म्हाका कपडे जाय, म्हाका नायस ड्रेस जाय अशें सांगचें पडटालें न्हू. ना आवय बापायक पासून कळटालें आमकां कितें जाय तें. एकदां ती हाडटाली म्हणजे एकदां आमकां कसलो कलर कितें जाय तें आमी तिका सांगचें पडटालें न्हू. तशेंच देवाकूय आमकां सारकें मेन्शन करचें पडटा कितें जाय तें आमकां. समजता. आमकां उलोवचें पडटा. मोन्यांनी कांय मेळना. जेजू पासून जेजू कडेन येयलो तेन्ना तो काळूक उलयतालो केन्ना. एक कुड्डो येयलो ताका कितें म्हणटालो तो सोमतो डायरेक्ट रिसीव सायट. कुड्डो धाकणेस ही उतरां न्हू तो काळोखाची उतरां न्हू उलयच नासलो बायबलान. जेजू केन्ना दुयेंसाची नांवां घेतलेलीं आसा. दुयेंसां नासली आसली हेजर आसतली आसली. तो इन्फिनिटी म्हणटा. पेस पिडा रोग म्हणटा बायल सोर कुडींतलो. आनी आमी डायरेक्ट न्हू हांव XY दुयेंस हांव हें हांव आमकां दुसरें एक नांव मेळटा न्हू.
डॉक्टरान दिलेले ते आमी सगळ्यांक सांगूंक भोंवता ना पळोवंक ना हांवूय जेन्ना डॉक्टरान म्हाका जॉयंटीस म्हणून डिक्लेअर केल्लें हांव सगळ्यांक सांगतालें म्हाका जॉयंटीस जालें हांव सगळ्यांक कित्याक म्हाका उतराची समजणी नासली प्रॉब ऑफ 1821 म्हाका कांयच समजणी नासली म्हाजे जिबेर सगळी पदवी आसा आनी म्हाजें दुयेंस वाडत वयतालें जेन्ना हांव जेजू कडेन गेली मागण्यांक गेली प्रे ग्रुपाक गेली थंय म्हाका कळ्ळें की हांव हील जालें म्हणून म्हाका एक मॅसेज मेवळी ती भावार्थान सोत मानून झगडोन आनी उलयनासली जॉयंटीस जाल्या म्हणून म्हाका जेजून सांगलां हांव बरें जालें कितें जालें हांव जें उलयतालें बरी जाल्यार बरी जाली तेजे पयलीं देवाच्या उतराची समजणी नासली तेन्ना सगळ्यांक कोण मेवलो तांकां सांगलें आनी म्हाजी मागीर कोणागेर सोयऱ्यागेर गेली तेंची मागीर वकात ती हाडून दवरताली ते एक ग्लास मागीर सकाळ फुडें पिवपाचो कित्याक सगळ्यांक खबर आसली एक नांव दिलां म्हणून म्हाका आनी एक तशेंच आमचें जाता आमी नकळोजान एक्चुली आमी नकळोजान उलयता कोणूच उलयना जाणा जावन नकळोजान आमी उलयता पूण आमच्या जिवितांत घडटा तें तेका लागून आमी सगळे आमची पेखोवणी बीन कशी घेवंक जाय उलोवन घेवंक जाय उलोवंक जाय आमी दिसांनी रात तेन्नाच आमकां कितें जाय न्हू जिवितान आमच्या कितें बरेंपण जाय न्हू तें दिश्टी पडटलें आनी अशें आमी उलोवन भायर करूंक जाय जेन्ना आमकां कितें दिसलें न्हू एक रिपोर्ट तें उतर आमचेशी उलोवंक जाय रोखडेंच समजता आमच्या लायफान अशें कित्याक जाता तें आमकां देवान ऑलरेडी आमकां दिलोलें आसा सगळें न्हू दिलां न्हू कित्याक आमकां दिश्टी पडना आमी एकदां उलोयना आमी देवाक देव जाणा न्हू देवाक खबर आसा न्हू म्हणून आमी खूब जाणां म्हणटा देवाचें काम करीत आमी आतां एका डिप्रेशन केस आमी वयतालीं आनी थंय जातालो ना म्हणटाले आमी पेमेंट आमी घेयना आनी आमी वयताले तुमचें कशें जाता कित्याक तुमी करता सगळे क्वेश्चन म्हाका कित्याक तांकां खबर ना देवाच्या उतराची आनी देव आमकां सगळें सप्लाय करतालो आमी कितले केले म्हयने तरी 9 म्हयने कितें काम केलें पूण तेंच्यांनी देवान कशें तांकां यूज केलें पेट्रोल स्लीप दिली आमकां 10,000च्यो आमी पुणून ते आशेन वचोंक नासले आं कित्याक आमी जाणा आसली 2 Peter 1:3 ब्रदर 2 Peter 1:3 आमी जाणा आसली 2 Peter 1:3 आमकां कितें सांगता तो आतां पासून आमचें तेच according as the divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that he has called us to glory and virtue. कितें म्हणटा 1:3 देवान आमकां सगळें आपले डिवायन पदवेन सगळें पोस्टीन आवर लायफ हे फावो ते परी जिवोवच्याक ह्या संवसारान आनी भक्तीपणाचें जिवीत जिवोवच्या गोलनेस तुका जिवोवच्या खातीर देवान तुका आदी फुडेंच दितलो काय दिला हां दिला न्हू आमकां हे संवसारान जिवोवच्या खातीर आनी देवाचें काम करूंक पासून तुका देवान आदी फुडेंच दिलेलें आसा पूण आमकां विश्वास ना न्हू ते डिवायन पदवेन तेजे कंटिन्यू आसतना देवाच्या उतरान तेन्ना तुका सगळें डिवायन तेजे उतराची समजणी गावता आनी सगळें तुका कितें जाय तें देवन दिलां म्हणून तुका कळोन येता आनी तूं आर्गां दिता देवाक आनी तुज्या जिवितांत दिश्टी पडटा उलोवचें पडटा न्हू एक टेस्टिमनी एक भाव आसलो हांव प्रिचींग करतालो तो देवाचें उतर प्रीच करतालो आनी ताका ट्विन्स भुरगीं जाल्लीं ट्विन्स
आनी ताका कितें जाय आसलें आतां ट्विन भुरग्यांक एक पायणे न्हू पायणे आसता न्हू दवरपाक ती 2 जॉयंट आसता खंय तो तेजी ड्रीम आसली ताका जाय आसली आनी तो देवा कडेन मागतालो देवाकार गायतालो आनी म्हणटा एक दीस ते खूब दीस जाले आतां तेजी मागणी आसले देवा कडेन आनी एक दीस म्हणटा कोणी तरी ते ताका धाडून दिले आनी तो आतांच दिला म्हण जाणा देव कितें म्हणटा तुका कितें जाय तें आपणी डिवायन पदवीन तुका आदी फुडें दिलेलें आसा न्हू हे पायण्याची ती हें आसा ल्हान भुरग्याचे बेबी डॉल तेजी डेट कितें आसली आतां ताका जरी 2 म्हयन्यांनी मेवलें काय एका म्हयन्यान पूण डेट तेजी जेन्ना ती जल्माक येयल्या पळय ती डेट म्हणजे देवान आदी फुडेंच तुका दिलेलें आसलें ताका पूण ताका कित्याक मेळोंक ना तिणें विचारलें ही डेट आरे तुजो एड्रेसूच मेळनासलो आमकां म्हणटा तो सांगता देवाक आदी फुडेंच खबर आसा आमकां कितें बरें दिवंक जाय तें आतां पळय तो भुरग्याचो जल्माची डेट त्या दोगांय भुरग्याची जल्माची डेटी आसा ती दिवपाक आसा ताका गिफ्ट पूण डिले जाला तशेंच देवानूय न्हू आमकां कितें मागलां न्हू तें ऑलरेडी दिलेलें आसता आमचे दुबाव आमची भिरांत आमचें कितें तरी आमकांच लागून तें डिले जाला न्हू तर एड्रेस मेळोंक ना ते भावाचो पयला ताका केन्ना दिल्लें तें एड्रेसाक लागून ताका दिसलें देवान आतां दिलां म्हणून पूण तो एक्सप्लेन बरो करतालो देवान हेजेरूच देवान आमकां आदी फुडेंच दिलेलें आसा आमकां कितें जाय तें न्हू आदी फुडेंच देवान दिलेलें आसा ताका लागून आमी आर्गां दिवपाची सोडूंक दिवंक जायना आमी दिसना जालें म्हणटकूच कितें करता आमी आसूं आर्गां दिवपाची सोडटा न्हू कित्याक दिसना न्हू आमकां करिना आमी पूण देव म्हणटा आदी फुडेंच तुका आपणें दिलेलें आसा गॉड हॅज ब्लेस अस कितें जाय तितलें आमकां दिलेलें आसा देवाचे संवसारांत जिवोवच्या खातीर आनी देवाचें काम करच्या खातीर बरोवंक ना आमकां फक्त सोत मानपाचें भावार्थ धरपाचें देवाच्या उतराचें गरजेचें आसा पूण तेंच आमी करपाक आमकां जायना इतलें सोंपें काम तोच आमकां मोठो भार कसो दिसता न्हू दिसना अशी देवान आमकां इजी लायफ दिलेलें सगळ्या खुर्सार मरपाचें सोंपें काम मार घेवन मरपाचें सगळें हार्ड तें काम आपणें घेतलेलें आसा तेणी आपणाचेर रगत पासून दवरूंक ना पूण मांस पासून तेणी दवरूंक ना आपणाचें न्हू इतलें आमकां दिलेलें आसा तरी आमकां दिवंक नाय रे तुवें दिवंक नाय रे तुवें आमची कंप्लेनां चालूच आसा ना केन्ना दितलें रे तूं आं जेजूक आमी म्हणटा जेजू म्हणटा आपणें तुमकां ऑलरेडी दिलेलें आसा मरे तरी आमकां कित्याक आमी सांडटा म्हणटा ओसिया 4:6 देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड आमकां त्या देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी हांगा थंय थंय हांगा धांवता कित्याक आमकां त्या उतराची जे उतर सांगता आमकां आय हॅव गिवन यू जाल्यार म्हणजे देवाच्या उतरान तुका सुटका मेवल्या तें आमकां उतराची समजणी ना म्हणून आमी हांगा थंय गावता एक आयज हांव टॉक आयकताली येताना वाटेक सडनली एक दुसऱ्या हेचेर बटन घालून गेलो आनी म्हाका टायम आसूं म्हटलें आयकया तो एका सासू माय म्हणटा म्हणजे एवटीतली ती बायल भयण ती तो म्हणटा जरी म्हणटा आमी कॅथलीक चर्चीन वयता पूण आमचें हॅबीट पळय म्हणटा कितें तें तेजी सून तिच्या फाटल्यान गेली खंय सासूमायच्या ती बसीनसून देवली चर्चीन गेली बरी मागणें केलें परत म्हणटा गेली दुसरे बस घेतले आनी परत खंय गेली म्हण जाणा तुमी आतां म्हणटा तो विचारता लोकांक तो लोक जाणा आसतलो प्रेयराचो आतां आमकां खबर ना खंय गेली ती पूण ती दुसऱ्या इवन जेजू कडेन मागता म्हणटा आमी रोकडीच आमी दुसऱ्या हेजे कडेन वयता दुसऱ्या देवां कडेन
संवसाराचे देवा संवसाराचे देव आमचे न्हू. ते संवसाराच्या देवां कडेन वयता. इवन म्हणटा आमी मिसाक वयता म्हणटा पूण आमी दिसता खंयसर. कित्याक जाता हें? लॅक ऑफ नॉलेज. हे देवाच्या उतराची समजणी ना. देव कोण तो आमकां खबरूच ना. म्हणून मनीस सांडलेले आसा. देवाक आजून देवाची वळखूच ना आमकां. वळख घेवपाक आमकां टायम ना देवा कडेन वचपाक. नाल्यार आमकां एक्सक्यूज आसता. तो कोण तो कोण तो कोण. आमी दोतोर कोण काय म्हण केन्ना विचारता? बिलिवर्स दोतोर प्रोटेक्शन कोण तो म्हणटा आमी. दोतोरांक विचारता. आमी धांवता दोतोर म्हणटकू. पूण देवाच्या उतरा कडेन आमकां कित्याक पार्शालिटी? पूण हे देवाचें उतरूच आमचें जिवीत म्हणून आमकां खबर ना. हे बायबल म्हणजे कितें? आमचें एक जिवीत. हें आमकां जिवीत दिता. हे देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता. प्रोवर्ब्स 4:20 म्हणटा न्हू, जेका देवाचें उतर मेवलां तेका जिवीत मेवलां आनी तेजे वचून मनशा कुलाक भलायकी मेवल्या म्हणटा. जेका देवाचें उतर मेवलां तेका लागून तो म्हणटा म्हज्या भुरग्या चीत दिवन हे देवाचें उतर आयक. दोळ्यां मुखार दवर. काळजान बागलून दवर. कित्याक जेका तें देवाचें उतर मेवलां तेका जिवीत मेवलां. हें जिवीत हे देवाचें उतर म्हणजे एक जिवीत. आमकां तेंच खबर ना जिवीत म्हणजे कितें तें. आमी जिवीत सोडून हे संवसारान धांवता. धांवना. दोतोरा कडेन धांवता. दोतोर जिवीत दिवं शकता. दोतोर आतांच सांगता तुमी म्हणटा तुमच्या देवाक पळया म्हणटा लास्ट जाल्या म्हणटकूच तेंचे कडेन जायना जाल्यार. तांकांय खबर आसा देव एक आमकां जिवीत देणारो म्हणून, आपूण न्हू म्हणून. पूण आमचो फोकस कितें आसता? डॉक्टर जिवीत दिलेल्या भाशेन. पूण आमकां जिवीत दिता फक्त हें देवाचें उतर म्हणजे जेजू क्रिस्ट. तुका जिवीत जाय जाल्यार तूं जेजू कडेन यो. बेश्टेच येवन न्हू शीक देवाचें उतर. तें देवाचें उतर शिकतानाच तुका जाय ते पेखोवणी मेळटा. समजता न्हू? कळटा? देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? आमी हे बायबल नो क्लोजान बायबलाची वॅल्यू नासतना आमी बायबल खंय खंय उडयलेले आसा ना. थोडे दीस पयलीं एक कोंकणी टिचींग आसलें. तिचोर एक भयण सांगताली आमी म्हणटा बायबलांचेर म्हणटा सगळीं इम्पॉर्टन्स बिलां घालतालीं. बिलां लायटीचीं आनी कितें कितें म्हणटा बायबलान आसतालीं. आनी बायबलान आमी केन्ना काडटालीं भायर बायबल? एका न्हू पिडेन कॉस्टता. ओके. पूण चडशे कितें म्हणटा तुमी बेल्जीयम घर बेंजार करता तेन्ना इस्टर जावन इस्टर जावन बेंजार करता तेन्ना म्हणटा आमी भायर काडटालीं. बरो पुसतालीं बरें हें करतालीं. कित्याक आपणाक खबर ना हें म्हाजें जिवीत म्हणून. आनी म्हणटा आसा तो बायबल वाचलो जाल्यार वाचलो नाल्यार आसा डेली रुटीन आमचें. पूण जेन्ना पिडेस पडली दुयेंस जालें आनी दोतोरा कडेन जायना गॅरंटी ना. हें देवाचें उतरूच हें जेन्ना वाचूंक लागली समजणी मेवळी देवाच्या उतराची तेन्ना म्हणटा हें जिवीत हें जें उतर जें आल्तारार आसलें तें जिवें जालें मोजे कुडीन आनी दिश्टी पडलें. आतां ती परगोडटा देवाचें उतर. देवाचें उतर परगोडटा कोंकणी हितून हांवें आयकलां तेजी. कित्याक हें जिवीत म्हणून आमकांय खूब जाणांक आजुनूय खबर ना हो बायबल म्हणजे एक म्हाजें जिवीत आनी खूब जेजू म्हणून थोडी घेवन बसता. उतर उतर बायबल न्हू थोडी आंगार दवरता. बरें म्हणल्यार पूण तें उतर तूं जेन्ना तें उतर घेताय तेन्नाच तुज्या जिवितांत पेखोवणी मेळटा. तेन्नाच तुजी सुटका जाता जेन्ना तूं देवाचें उतर घेवन नियाळटा तेन्ना. बायबल घेवन न्हिदलो बायबल घेवन पूण जेन्ना तें उतर बायबलांतलें तूं घेवन उलयता न्हू तेन्नाच तुज्या जिवितांत पेखोवणी दिश्टी पडटा बरेंपण दिश्टी पडटा. उतर कांय ना उतर उतरा शिवाय कांयच हें ना. कित्याक जॉन 8:31-32 कितें म्हणटा
त्या डिसायपलांक सांगता कितें आमी डिसायपल न्हू जेजूचे तो म्हणटा तूं तर कंटिन्यू रावशी यू नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री. कितें तुका सेट फ्री करतलें? हां, सोत जाणा जातलें आनी सोतूच तुका स्वतंत्र करतलें. सोत म्हणजे कितें? देवाचें उतर. तेच सांगता आमी जर हे देवाचें उतर चिकलीं जाल्यार तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करतलें आनी दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र करतलें. तेंच उतर. पूण आमकां शिकोवंक जाय न्हू. टायम घालून कंटिन्यू म्हणटा तो, रिगून राव म्हणटा तो उतरान. 8 दिसांनी येयली, 5 दिसांनी, 6 दिसांनी येयली म्हणून आमकां सुटका मेळटली ग? हां, ना न्हू. आमी जर कंटिन्यू आसतूच त्या देवाच्या उतरान आमकां सुटका मेळटली. समजता? देर इज नो हॉलिडे इन द किंगडम ऑफ गॉड. कोणी आयकलां? देवाच्या उतराक सुटी म्हणटली आसा. कित्याक नाका सुटी? देवाच्या उतराक कित्याक सुटी नाका? कित्याक हॉलिडे घेवंक जायना म्हणटा? देवाच्या उतरान सदांच कंटिन्यू कित्याक राव म्हणटा? संवसाराचो देव आसा न्हू, तोय आपणाचें राज करूंक येयला. तो रावता आपणाचें केन्ना चर्च बांदतलो आपूण. आनी देव स्वताचो तो आपणाच्या भुरग्यांक, रोसलेल्या भुरग्यांक आपणाचें ओडटा, स्वतान ओडटा. वो संवसाराचो देव फाल्स. तेजे कडेन कांय सोत ना. सगळो गो तुका फोटिंगान तो घुडपायतलो आनी आपणाचें चर्च बांदूंक सोदता फोटिंगाचेर बुनयाद मारून. तेका लागून आमी हॉलिडे घेवंक जायना. सगळ्यांनी आयकलां न्हू स्पिरीट, बॉडी, सोल आनी स्पिरीट. टॉक आयकलां न्हू? बॉडी, सोल, स्पिरीट. कित्याक जाल्यार सोल न्हू हें मन, कूड आनी आत्मो. हें मन न्हू खाली खाली आसता. तूं आतां मन हें कुडी वाटेन ओडटलें. तूं जर खाली आसा जाल्यार कुडी वाटेन ओडटलें न्हू. कुडीन सदांच आमी पळयता तेंच उलयता. मागीर तें मन कितें तेंच उलयतलें आनी तेजे वाटेन वयतलें. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर, आत्मो आमचो देवाचें उतर आमी परत परत उलयतले. एक्चुली बायबल इज नथींग बट रिन्यूइंग ऑफ मायंड. देवाच्या उतरा प्रमाणे हें मन बदलूंक जाय आमी. इतलेंच. मन बदलूंक जाय. आत्म्या वाटेन व्हरोंक जाय. तें खाली मन आसा न्हू, हेवट्यानी ओडटा तेवट्यानी ओडटा. तेका लागून जर आमी हॉलिडे घेतली देवाच्या उतरार, मन खंय ओडटलें? संवसारा वाटेन ओडटलें, सैताना वाटेन. मागीर कितें जातलें आमची हालत? तेका लागून देव म्हणटा या You waited, no? He's a roaring lion. He's around you, no? Yeah. 1 Peter 5:8. म्हणटा कितें आमकां तो सारको तुका रावता, तुका गिरासूंक. 1 मिनीट पासून तेका पुरो तुका गिरासूंक. तेका लागून देव म्हणटा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ. कित्याक कंटिन्यू काय म्हणटा सगळीं जाणां? कित्याक कंटिन्यू तो रावता तुका आपणाचे वाटेन ओडूंक. तेका अशी पदवी ना, पूण आमच्या उतरा उदेशी तेका आमी पदवी दिता. भिरांतीन तेका पदवी दिता. कालच्या हाका आमी शिकलेली. Yeah, you want our all focus on him. He's waiting. He's waiting. He can't. Yeah. Without our permission. God has not given him power over the human beings, but we have given him power. We allow him with fear, doubt, by speaking the word against the word of God. Then he come to our life. तो जेन्ना आमी रावता, आमी देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट उलयता, तेन्नाच तेका भिरांत येता. तेन्नाच तो तेका देवान कसलीच पदवी आमचेर राज करपाक तेका दिवना. आमी म्हणटा देवसाराक कांयच पदवी ना.
तो आसा आपणाच्या वाटेन आपणाचें काम करता. आमकां काम इला तें आमी करपाक जाय. आमी तेजेर कित्याक फोकस दिवंक जायो? तो आमचेर फोकस दिना. तो आमकां कशें ते हितूनसून ते प्रॉब्लम हितून पळय आमी आहा देवाच्या वावरान तितून भायर काडटलो तो पळयता. आमी तेका कहो भायर काडटलो ती पळयना आमी तेका. तेका आमच्या भितरलो कहो भायर काडटली ती. तेजो फोकस फक्त आमचेर आसा. हे देवाचें उतर जें कांय जाण घातलेलें आहा तें चोरून कसो व्हरतलो तो. आनी आमी ताका चोरून दिता. दिना? चोरूंक दिना? हय पूण तो हाव वी कील विथआउट आवर परमिशन? आमचें परमिशन आसल्या शिवाय ताका चोरूंक जायना देवाचें उतर. पूण तो चोरता कसो? आमी तेजे वाटेन कान दिता. वय 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 म्हणटा ताका. आतां जर एग्जाम्पल आतां जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालां हें उतर हांवें दवरलां. आतां तो कसो रावतलो चोरूंक तुका? भोवात आसतलो. तुजेच्या गायांनी बरें जालां परत परत तुका येवन विचारतलो तुजेच्या गायांनी बरें जालां? हां तो चोरूंक लावला. कितें तुजें चोरूंक येयला? 10:10 म्हणटा न्हू. हां दे वील कम टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय यू. जीजस कम टू गिव यू लायफ इन फुलनेस. आं तो तुजें तें देवाचें उतर तो कितेंच चोरूंक रावंक ना. तुजें इम्पॉर्टन्स कितें तुका देवाचें उतर. ताका लागून तो म्हणटा काळजान बागलून दवर म्हणटा. Proverbs 4:20 देव सांगता आमकां हे काळजान देवाचें उतर बागलून दवर. तें चड इम्पॉर्टन्स आसा. आमचे भांगार बीन आमी खंय दवरता? बेश्टेच दवरता? बऱ्या तिजोरीन दवरता न्हू. हां गोल्ड आमी खंय दवरता? तिजोरीन भितर लॉक लॉक करून करून भितर भितर घालता. हां कित्याक? तें चड इम्पॉर्टन्स आमकां आहा. तें आमी चोरूंक दिता चोरांक? चोर येयले वचून जाल्यार आमी तांकां पुलिशेन घालतली नाल्यार मारतली धाडयतली. ताका पूण ते लोकांना कडेन वचपाक दिवची ना. आमच्या आत्मीक जिवितान हे लोकांना कडेन देंवचाराक कसो येवंक दिता आमी? तो भिरांत घालता. मातशें चुट्टे मातशें तुका कितें दाखयता. हां पळय तुका पळय हें जाता मगो तेकाय जाल्लें मागीर तें हातून पडलें मागीर तेजें अशें जालें मागीर तुज्या हितून कितें जालें? तेजें काम तुज्या हितून भिरांत घालून तें देवाचें उतर जें कांय जाण आसा तें कशें भायर काडटलो तो. समजता? ताका कांय तुज्याक प्रॉब्लम ना. तूं कितलेंय न्ही ताका कांय प्रॉब्लम ना. पूण तें देवाचें उतर जें पळय कांय जाण घातलाय न्हू तें ताका कशें चोरूंक जाय तो पळयता. वायट मनीस वायट करीत रावताले आनी शाणे मनीस शाणेच करीत रावताले. पूण नुस्त्या मनशाक शाणें कितें तें कळचें ना. कित्याक ते नुस्त्यांनी भितर भरलेलें आसा. वायट हितून करून करून तांकां तर बरें सांगलें जाल्यार केन्नाच आयकना. पळयलां तुमी एक मनीस वायट करून ताका सांगीत तर कितें बरें कर म्हणून तांकां आयकना. कित्याक एक भाव आसलो ताका आमी ताका म्हाजे फ्रेंड सांगताले जेच्या गायांनी बरें जालें म्हणून बरें जाता. आनी तो मातसो वायट हितून आसलो. तो कितें म्हणलो ताका जेच्या गायांनी बरें जाता मेलेली सगळीं स्वर्गावयली संवसारान येतली आसली म्हणून. पळय तांकां कितलें बरें सांगलें कळना. तशेंच जेजूच्या टायमार बसून ते थोडेच. पूण भावा जाणा लास्ट डे कितें जातलें तें निमाणे दिसा एक गवळी एक हिण जातलो. म्हणजे बेश्टोच हिण जातलो तो लोक स्वत मानतलो आनी देव येतलो. बेश्टोच हिण जावं शकता? म्हणजे जेजून ऑलरेडी तें कितेंय करून लास्ट टायमाचेर देवाची भुरगीं देवा फाटल्यान धांवतलींच. आतां कितलेंय देवसानान तांकां काळखान धरून हे लास्ट टायमाचेर एकूच जाणा जा लास्ट टायमाचेर देवाची भुरगीं देवान रोसलेलीं भुरगीं देवाच्या फाटल्यानूच धांवतलीं. समजता? कित्याक देवान ऑलरेडी बरयलां न्हू एक हिण जातलो एक गवळी जातलो बेश्टोच जातलो स्वत माननासतना जातलोच. सगळो लोक
जेजूकूच दिमी मोडटले म्हणून बरयलेलें आसा न्हू. नी शॅल बाव अँड टंग्स वील कन्फेस. सगळो संवसार पृथ्वीचेर रचलेलो देव सगळे जाण दिमी मोडटले म्हणून सांगला आनी मोडटलेच दिमी जेजू मुखार लास्ट. आमी हे आतां देवजार बरो खूश जाता तांकां हें करून तें करून. अरे तुजे थोडे देवचाराची पदवी म्हणजे चोर कितल्या तेंपाक एका सेकंडाक पासून चोराक एंट्री ना आसा घरान तुज्या. एक सेकंड पासून दोतोले तूं चोर म्हणल्यार कळ्ळें ना न्हू. तसोच देवान एका संवसारान एका चोर म्हटलेलो आसा. एका चोर म्हणजे कितें एका संवसाराचेर राज करपाक थोडोच तेंप आसा तेजो. आतां तो कित्याक आमी देवाची मनशां सुद्दां न्हू ताका आमी वॅल्यू दिता म्हणून तेजे दीस वाडटा. अशें तो थोड्याच तेंपाचो चोर कितल्या तेंपाचो थोड्याच वेळाचो न्हू. तसोच देवचारूय न्हू थोड्याच तेंपाचो पूण ताका आमी चड दीस वाडयलेले आसा मनशांनी. पूण तेजो चड पदवी जायना. तो एक दीस तेजो नाश जाला आतां परत तेजो एकदां नाश जातलो आनी देवाची भुरगीं देवाच्या फाटल्यान येतली आनी तेन्नाच एक आनी गवळी जातलो. आमी आतां हे कितें पळयता लोक आमचेच कोण पळयता हांगा थंय वयता तें आमी पळोवचें न्हू. आमी पळोवया ती एका हिंडान येयलेली आसा आनी ती कित्याक येयना जेजू कडेन. आमची एक्शन जायना आमची उतरां जायना सारकी आमचो मोग जायना सारको एकामेकाक. जेजून जो एकामेकाचो मोग कर सांगला तो आमचेशी जायना. जेजून मोग कोणाचो केलो पातक्यांचो मोग केलो पूण तेच्या ग्रुपानूच तेजे 12 शीश आसले ते कोण आसले. एक नाकारतलो आसलो एक ताका विकतलो आसलो पूण तांकां तेणी नाकारल्या तांकां सोडल्या. तेणी मोग करून दाखयलो तांचो पांय धुवन दाखयले. आमकां तेंच कर म्हणटा तो दुस्मानाचो मोग कर म्हणजे आमकां कोण सतयता तेजो मोग कर आनी तोच आमी मोग करिना. तोच आमचेशी जायना. आमच्या पेल्याचो आमच्या सायडीक आहा तेजो मोग करपाक आमकां जायना म्हणून आमच्या भितर जेजू पळयना. कोण पळयला कोणी जेजू म्हाज्यान तुज्या भितर. कित्याक आमी जेजू भाशेन एक्शन आमची जावपूच ना. आमी मातशें कित्याक झगडोंक फुडें सरता. बॉक्सूंक तयार आसा आमी. जेजून सांगला 70 फावटी 7 म्हणजे कितें कंटिन्यू बॉक्सिंग म्हणून सांगला पूण आमकां जाता. बॉक्सणे मोग गरजेचें आसा हितून लायफान आनी हे बॉक्सणे आमच्या भितर ना म्हणून जेजू कोण पळयना आमकां. आमच्या भितर जेजू कसो आसलो सगळो मोगूच आसलो. कोणाचें कितें वायट घेवन बसनासलो. आमी रोखडीच कोणी कितें म्हटलें जाल्यार तेणी म्हाका अशें म्हटलें हांव कित्याक वचोंक तेजे कडेन. तेणी म्हाका अशें केलां आमी वयता. एक दीस न्हू हांव सांगता हांव देवाच्या उतरान आसून सुद्दां पळय हांव कोणागेर वयता हांव तेंगेर. एक दीस म्हाका न्हू खूब कितें कितें म्हटलें लेट जाता आनी कितें 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 म्हणूंक लागलो. हांवें डिसिजन घेतलें कितें हांव आनी हेंगेर येवशीच ना केन्ना. आहा बॉक्साणें म्हाजे कडेन देवाचें उतर परगटून. जेन्ना हांव टिचींग आयकताली ब्रादरीचें तो म्हणूंक लागलो तुमी खंय वचपाक कोणागेर वचपाक तुमी तयार आसतले. मोग दिता तेंगेर काय कोण तुका दुखयता तेंगेर. कितें म्हाका आन्सर घालो आनी हांवें कितें दुखयता तेंगेर वचपाचें ना न्ही. जेजूच्या आमी फाटलां वतात जेजूची. सोमतेच जेजूक म्हटलें जेजू म्हाका बक्षी हें न्हू मनशाचे नदरेन हांवें डिसिजन घेतलां. तुजे नदरेन हांवें आत्मीक वाटेन डिसिजन घेवंक ना. पूण आजुनूय वयता हांव कित्याक हें शिकोवण म्हाका गावली. जेजून म्हाका स्पश्ट बरादरीच्या तोंडानसून विचारलें आमी कोणागेर वचोंक सोड आवडटा. आमकां कोण मोग करता तेंगेर वचपाक आवडटा न्हू. कोण बरें करता तांकां कोण तुका वायट करता तेंगेर तुका वचोंक बरें दिसता. पूण जेजू म्हणटा तेंगेरूच वच तुजो मोग दाखय. हय तो म्हणटा कितें कोण तुका पिडापीड दिता तेच्या पासून माग. कोण तुवें श्राप ताका आशिर्वादान भर.
ही उतरां आमकां सोंपी उलोवपाक. हांव सांगता उलोवपाक सोंपी, खोळण्यांनी घालपाक कठीण. आमी कोणाचो मोग करता तेचो मोग करूंक आमी तयार आसा न्हू. हॅलो, मोग करता तेचो मोग करतली न्हू आमी. कोण आमकां दुखयता तेचो मोग करूंक जाता आमकां. पूण जेजू कितें सांगता, जेजू कितें सांगता, कोण दुखयता तेचो मोग कर म्हणटा न्हू पयलीं. कोण तुका सोदयता तेचो मोग कर. तो म्हणटा देवाचें उतर नोको आसलेली पासून मोग करता तेचो मोग करतली. तितून आमचो कितें डिफरंट. आमी जर मोग करता तेचो मोग करता, आमचो कितें डिफरन्स. तो म्हणटा तुका दुखयता तेचो मोग कर. जाता जेजू वरवीं जाता. I can do all things to Jesus Christ who strengthening me. आमी जेजू वरवीं सगळें करूं शकता, बोगसूं शकता, मोग करूं शकता. पूण आमी हें न्हू देवाचें उतर न्हू म्हणपाक सोंपें. तूं जर कोडण्यांनी करूंक वचप कितलें डिफिकल्ट जाता. तुजे हर्ट्स तुज्या फुड्यान येता. तुका दुखयल्ले घाये न्हू ते तुज्या फुड्यान येता. तुका उलयता तुजेशी, तेजे कडेन उलयता. सोंपें न्हू. जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर. पूण तरी आमी एक स्टेप घेत जाल्यार जेजू 99 स्टेप घेता. पूण तूं तर तेका बोगसुपाक एक स्टेप घेताय जाल्यार देव 99 स्टेप घेतलो. आनी जर तुजें बोगसोणें ना तुज्या लायफान, कितलेंय मागणें कर, कितलेंय प्रेयराक वच, कितलेंय उपास कर, कितलेंय बायबल वाच, कितलेंय प्रवचन कर, कितें उठें म्हणजे तुजें कांय फायदो ना. बोगसोणें तूं तें दिना जाल्यार तुज्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणा. हां 1 John 4:20 म्हणटा पळोवया आमी. 1 John 4:20. John. Thank you, Jesus. 4:20. If a man say, I love God and hate his brother, he is a liar. For he that loves not his brother, whom he has seen, how he can love God whom he has not seen? कितें म्हणटा हे स्क्रिप्चर आमकां? आमी कितलें मागण्यांक वच, हांव देवाचो मोग करता, हांव देवाचो मोग करता म्हणून सांग. आनी तुज्या भावा भयणी तुज्या फुड्यान नासलेलो तूं मोग करिना. तूं कोण? एक फोटकिरो कोण जाणा देवचाराक म्हणटा. फो इज आनी तो मोग आपल्या भाव भयणाचो करिना, तो दिश्टी पडटा त्या. तो दिसनासल्या देवाचो कसो मोग करतलो? कसो मोग करतलो दिसना देवाचो? दिश्टी पडटा त्या भाव भयणाचो मोग करिना जाल्यार आमी जाता कोणा करूंक जाता देवाचो मोग? दिसना तो. आमी कितली म्हणून देवाचो मोग करता. पूण तूं कोळण्यांनी देवाचो मोग करताय जाल्यार तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. तुवें एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमकां पेले सवय देव दिश्टी पडटा. जेजू एकामेकाच्या भितर आसा. पूण आमी जेजूचो मोग करता म्हणटा जाल्यार आमकां आमच्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करूंकूच जावो. समजता? आमच्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करूंकूच जावो. स्क्रिप्चर सांगता नाल्यार तूं फोटकिरो, तुजे कडेन कांय सोत ना. इतलें सोंपें न्हू. ताका लागून जेजू येयला आमकां हेल्प करपाक. ताका लागूनच आमकां जेजू येयला ह्या संवसारान वयर काडपाक, हें जिवीत दिवपाक, हें मोग करपाचो एकामेकाक जेजू वरवीं. ताका लागून जेजू म्हणटा
तुमी म्हजे वरवीं सगळें करूं शकता. कित्याक ताका लागूनच जेजू येयला. आमी पडटा म्हणून, आमचेशी जायना म्हणून. जेजू कित्याक येतलो असलो? आमचेशी जायना, हो मोग करपाक आमचेशी जायना म्हणून जेजू येयला आमकां हेल्प करूंक. कसो हेल्प करता? तेज्या उतरांसून. जेन्ना आमी तेज्या उतरान कंटिन्यू आसतली तेन्नाच आमकां हें बोगसणें दिवंक, हो मोग करूंक आमकां सोंपें जातलें. ताका लागून म्हणटा तो चोर येता कित्याक असलेच राग हाडूंक मनान आमच्या चोरपाक सगळें. जेजू येयला आमकां जिवीत दिवंक, सुभामपणाचें, कसलेच जिवितान आमचें उणें नासलेलें तें जिवीत दिवंक जेजू येयला. म्हणटकूच आमी जेजूचेर फुल्ली विस्वास दवरूंक जाय. तेज्या उतराचेर कितें बरयलां पळय तेचेर. समजता? हॅलो, समजता न्हू? आमी जेजूच्या उतराचेर चड इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय. तेन्नाच जेजूक जाय तशें जिवीत आमी जियेतलीं ह्या संवसारान. जर आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू ना जाल्यार आमकां कशेंच जिवंक जावचें ना. हें देवाचें उतर ना जाल्यार मनशाक जिवंक जायना. आमी कशीं जियेतालीं पळय देवाचें उतर नासलें तेन्ना. कोणी कितें सांगलें सोच मानतालीं न्हू. आतां देवाचें उतर गावलें तेन्ना ना, आमी फक्त देवाचें उतर उलोवन दाखयता तांकां. हां, कित्याक ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकपाक जाय. देवाचें उतर इतलें इम्पॉर्टन्स आसा आमच्या जिवितान. जशें आमी ब्रेद अशें पासून घेता पासून तितलें इम्पॉर्टन्स आसा आमकां देवाचें उतर. सगळीं हांगा भाव भयणां येता ती सांगता न्हू, शिकात देवाचें उतर. आनी देवाचें उतरूच आमकां कित्याक तें गरजेचें म्हणून. कितें गरज आसा तें शिकयता न्हू. आतां मार्केटान बीन कितें गरज आसा ते वस्तू येता न्हू, बेश्टीच येता. आतां हें देवाचें उतरूच सगळ्यांना परगडटा. कित्याक हे देवाच्या उतरानूच सगळें आमकां बरेंपण आसा, आमचें जिवीत आसा, आमकां भलायकी आसा, आमकां सगळें सुटका मेळटा हे देवाच्या उतरान. ताका लागून आमी देवाच्या उतरान इतली रिगोवंक जाय. आमकां हें देवाचें उतर ही चिंतनाचेर पासून आमच्या निवाडो दिता. आमकां चिंतना सतयना, चिंतना तें बंद करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर उलोवंक जाय. आमी पळोवया हेब्रू 4:12. हेब्रू 4:12. हेब्रोवां चिचीत 4:12. आं आं For the word of God is quick and powerful, sharper than the two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joint and marrow. And is brother, word of God is powerful, operative, effective. ते एकीकडे आसा ते MP आहा. Word of God is operation करता आमच्या जिवितांत, ऑपरेटिव्ह, इफेक्टिव्ह. ना word of God is operation करता, operative, powerful, effective, energetic. हेतून MP पळयलें. For the word of God is living, active and full of power, making it operative, energetic and effective. It is a sharper than the two-edged sword, penetrating as far as the divisions of the soul and the spirit, and completeness of a person's, and of both joint and marrow, the deeper parts of our narrow, exposing and judging the every thoughts and intentions of the heart.
आतां हे देवाचें उतर कितें म्हणटा सकयल व्हरा पावरफूल सारकें आमच्या जिवितान न्हू तें देवाचें उतर इज लिवींग जिवें जशें आमी जिवें आसा म्हणटून आमी कितें करूं शकता न्हू आमी एक्टीव आसा आमी कितें वयर उखलूं येता आमच्यान कितेंय करूं येता आमी क्लायंब करूं येता आमी कितें कित्याक आमी जिवी आसा तशेंच देवाचें उतर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांचें जिवी काम करता आमच्या जिवितान जरी तुका एक्टीव एंड फूल ऑफ पावर आनी तुजे कडेन शक्ती ना जाल्यार देवाचें उतर उलय तुजे कडेन शक्ती येता देवाचें उतर उलय देवाच्या उतरान चल तूं एका संडे कितें जालें वास्को प्रिचींग आसलें आनी खूब गरमी आनी पोत्रे आनी म्हाका खबर ना हांव प्रिचींग करता म्हाका जायना आनी म्हाजें टॉपिकूय व्हडलें आसलें हांव म्हणजे तेजें हे स्क्रिप्चर इतलो पवित्र हें करता म्हाका उबें रावंक जायना तांकां हांवें कोणाक सांगूंक ना उबें रावंक जायना म्हाका तकलेन कितें जाता आनी हांव देवाचें उतर म्हाका अशें येता आनी म्हाजें टॉपिकूच काबार जायना 15 मिनटांच कितें हांवें उबी रावलें आनी म्हाका स्टार्ट जालें 2 वरां प्रिचींग म्हजें आसलें 2 वरांनीच काबार केलां आनी पयलीं काबार करूंक ना म्हाका जाता खुर्ची घेवन बसों ना ना कित्याक देवाचें उतर फूल ऑफ पावर न्हू देवाचें उतर जिवें आनी फूल ऑफ पावर खुर्ची घेवंक आतां म्हाका स्टॉप करूंक अशें म्हाका जाता क्लास घे गो भयणीक सांगूंक जाता म्हाका पूण हांवें म्हटलें कितें जाणा ना हांव म्हाजें म्हणजे म्हाका ती स्क्रिप्चर येता मदींच सांडूंक जायना न्हू जायना कित्याक आमी कोण ओतमो कुडीचेर आमी डिपेंड ना कुडीचेर डिपेंड ना न्हू हांवें तें प्रिचींग काबार जालें आनी म्हाका सारकें कितें जाता जेयलें हांव फास्ट आनी ते दिसा आमी म्हाका काम आसलें आफडे म्हणून हांवें आफडेच घेतलेले आनी म्हाका जायना म्हाका ताका सांग आमकां एक भयण येता न्हू तिका सांगूंक जाता आमकां हॉस्पिटलान व्हर इतलें म्हाका कितें जाता पांय बीन म्हाजे तकलेन बीन गरमी सारकी हांवें म्हणलें ना ताका हांव कितें सांगतलें कितें जाता पावर लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग न्हू हांवें म्हणलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सैटन यू हॅव नो पावर एंड नो प्लेस इन मी हांवें तें स्क्रिप्चर मुणीच रावली पावच सर आतां ताका जाता म्हाका घराय पाव म्हणून गाडी म्हजे वद्याक आसता न्हू तर गाडी खंय चलयतली ती स्क्रिप्चर म्हणटा स्क्रिप्चर म्हटलें गाडी म्हटल्यार थंय थरली जाल्यार परत येवन व्हरोवपाकूच जाय तेंचो गाडी ताका कांयच सांगूंक ना हांवें गाडी घेतली तशीच गेली आनी 2 फॅन घाले आनी हांव मुणीच आहा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सैटन सिकनेस हॅज नो पावर एंड नो प्लेस इन मी हांव जाणा फूल ऑफ पावर देवाचें उतर म्हणजे एक सारकें पदवेन भरलेलें जेन्ना हांव उलयता ती म्हाज्या भितर पदवी व्हांवूंकूच जाय जालें मातशें हांवें डॉक्टरा कडेन गेली पळोवपाक लागून गरमी चड आसली ते लास्ट संडे तो यो न्हू ते संडे इज मेकींग ऑपरेटीव आनी कोणाकूय तर ऑपरेशन कर म्हूण सांगलां देवाच्या उतरान ऑपरेशन जाता आदवांक ऑपरेशन केलें देवान बरी काडली तुजी काडूंक ना फर्स्ट ऑपरेशन केन्नाचें केलें देवान आब्रामाचें तशेंच देवाचें उतर जेन्ना आमचें ऑपरेशन करता तेन्ना आमकां दुखाना म्हाकूय उरना पूण आमी पातयेवंक जाय न्हू देवाचेर हें देवाचें उतर लिवींग एक्टीव छापो देन एक सुरी पळयल्यार दोनी वाटेन तर दार आसा जाल्यार दोनी वाटेन कापता न्हू तशेंच देवाचें उतर दोनी वाटेन म्हणजे कितें तूं उलयता जरी तूं आतां म्हाज्या कोणाक फॅमिली पासून मागणें करता पूण तें उतर तुकाय लागता कित्याक जाणा हें उतर जेन्ना म्हाजी मामीच्या भयणीचो चेडो न्हू ल्हान आसतना ड्रग्स आनी सोऱ्याचे हितून पडलेलो तेन्ना ताका आमी भायर काडपाक जायतो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें फस्टूच ब्रदर जॉन्सनाचें हें आसा रिहॅब तांकां दवरपाक भायर सरपाक म्हणून आमी मेळपाक गेली ब्रदरीक एका आनी त्या ब्रदरीन सांगलें आमकां तिका सांगलें हुस्क्या खुदीचें मागणें म्हूण आनी सर्वेस्वराचो वतमो 500 टायम्स म्हूण म्हणलें आनी ताका सांगलें तुज्या जिवितान जायत्यो चडट्यो देंवत्यो येतल्यो जशी गाडी स्पीड ब्रेकरा कडेन वचोन चडट्यो वचोन बसी बिसी थारयना तशें तूं थारोवंक जायना तूं आनीक फास्ट म्हणपाक जाय सो ती म्हणटाली आनी तिका बॅक पेन आसली तिका चलपाक फास्ट जायना सो तिका खूब आसलें पूण ती जेन्ना ती चेडे बसो ते हुस्क्या खोतीचें मागणें म्हणटाली तिका बॅक पेन गेली तिका सोडसोडीत जाली सारकी फास्ट चलोंक लागली म्हणजे देवाचें उतर दोनी वाटेनी पारले तलवार म्हणटा ती कशी लागता तूं जरी दुसऱ्या पासून मागता तुजें भितरलें कापून वयता दुयेंस पिडा
कळटा दोनी वाटेनी कशें तें. आनी एक टेस्टिमनी एका भुरगें 6 म्हयन्याचें कितें जालें तें दोतोरान ताका आनी बापूय म्हणटालो केन्ना मरतलो अशें. जेन्ना तांकां देवाचें उतर गावलें न्हू तेंच्यांनी अशें त्या भुरग्याक 6 म्हयन्याचेर ताका कांय हें नासलें न्हू पूण तेंच्यांनी तें आजुनूय आसा देवाचें उतर उलोवपाक लागली. ती म्हणटा आपणाक डिलिव्हरीच्या टायमाचेर म्हणटा इंजेक्शन मारलें बॅक पेन येतालें. आपूण जशी एक चेडवां पासत ते हुस्क्या खातीरच्या मागणें स्क्रिप्चर उलयताली म्हाजी बॅक पेन गेली. तो घोव म्हणटा आपणाचें चेडवां पासून आपणाचें बॅड हॅबीट कितें आसलें तें आपुणूच केलें. म्हणजे कितें हे दोनी वाटेनी कशें तलवार रोमता पयलें आमचें. तूं तेज्या पासत मागता दुसऱ्या पासत तुका पेखोडी मेळटा. हे दोनी वाटेनी पाळलेले तलवारी पासत ऑपरेशन करता आमच्या जिवितान. दोनी डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन देवाचें उतर उलोवन कितलीं जाणां ऑपरेशन करिनासतना बरीं जाल्या. कालूच हांव एक टेस्टिमनी आयकताली तिचे भयणीच्यो दोनूय किडन्यो गेल्ल्यो आनी डॉक्टरान सांगलें ताका फिस्टुलाक ऑपरेशन घालून घालचें पडटलें कित्याक डायग्नोस काय कितें करचें पडटा तांकां 3 दिसांनी 4 दिसांनी म्हणून. सो ती म्हणटा आपूण जेन्ना गेलें हांगा वच तो हो ऑपरेशनाची डेट घेवपाक आपूण घरा येयलें आनी अशी रडली घोवाक सांगलें म्हाका ऑपरेशन नाका म्हाका ऑपरेशन नाका आनी जेजू कडेन रडली. म्हणटा एक भाव येयलो म्हणटा तें आपणाक देवाचें उतर दिलें. 2 Timothy 1:7 म्हटल्यार देवान आमकां भिरांती चोत्म दिवंक ना. आमकां दुयेंस येयलो म्हणटा भिरांत कशी दिसता न्हू तें दिलें आनी 1 Peter 2 जेजूच्या घाल. आनी एक भयणीन म्हणटा आपणाक सांगलें रिट्रेटाक या आमी 5 दीस रिट्रेटाक गेली म्हणटा आपूण सारकी बरी जाली. कितें जालें ऑपरेशन आसलें तिचें. ऑपरेशन कोणी केलें देवाचें उतर आयकताना तेजें ऑपरेशन जालें. समजता ऑपरेशन कशें करता देव आमच्या जिवितान. ऑपरेटीव म्हणटा देवाचें उतर एनर्जी आमच्या जिवितान तो एनर्जी हाडटा. आमकां एनर्जी दोतोर बीन गुलकोज घालता न्हू पूण देवाचें उतर आमी जेन्ना उलयता हांव सांगतालें ते म्हाका संडे कितें जालें तें म्हाका एनर्जी येयली भितर. गाडी बसून चलोवन हांव घेवन गेली भयणी वयल्यान ना डबल सीट. कशें देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता पूण आमकां तेज्या भितर फेलोशीप तेज्या भितर रिगून रावूंक जाय तेज्या भितर आसूंक जाय. आमी इफेक्ट हाडटा न्हू तुज्या जिवितान रोखडेंच देवाचें उतर काम करता. म्हाका रोखडेंच म्हाका उबें रावंक जालें म्हाका गाडी चलोवंक जालें म्हाका रोखडेंच काम करपाक जालें न्हू चलोन वचपाक जालें. कित्याक देवाचें उतर तुज्या जिवितान इफेक्टूय दाखयता रोखडोच तुज्या जिवितान. पूण आमी देवाच्या उतरान फक्त इफेक्ट हाडपाक तेज्या भितर रावूंक जाय न्हू आमी रिगून रावंक जाय न्हू कंटिन्यू आसूंक जाय न्हू. तुज्या भितर तर आमकां हें बरयल्लें आमच्या जिवितान ऑपरेटीव पावर येवंक जावो जाल्यार आनी ते म्हणटात दोनी वाटेनी पाळलेले तलवारी पासत तें आमी शिकला प्रेटेंटींग एज अ डिवायन सोल. आमच्या भितर हांगा हें मेरो हातूर दोतोराची वखदां वचूं शकता दोतोराची वखदां वचूं शकता पूण देवाचें उतर वचूं शकता न्हू. सगळ्याक तुज्या कुडीन एक बायलेक सारकी हाडां जाल्ली खंय कॅन्सर जालो तिका आनी हाडां तेन्ना तिका हें देवाचें उतर दिलें तिका मनीस राव म्हणून. ती म्हणून म्हणटा ती आपूण हेल्दी जाली कित्याक दोतोराची वखदां तिका दिल्ली पूण तिका लागनासली. डॉक्टर उतरां तिच्या भितर वचनासली न्हू त्या हाडांनी मेंढरांनी वचूं शकना न्हू पूण हें देवाचें उतर जेन्ना ती उलयताली तेन्ना तिच्या जिवितान सगळें ते हाडांनी मेंढरांनी देवाचें उतर वचोंक लागलें. आनी फुडें म्हणटा तुज्या चिंतनाचेर बसून तें निवाडो दिता तुजें चिंतनां. आमकां एकदां चिंतनां येता न्हू आनी कशीच परत स्टार्ट जाता तेन्ना तूं देवाचें उतर उलय इवन हालेलुया उलय इवन गिफ्ट ऑफ टंग उलय इवन एक देवाचें उतर घे आनी आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सॅटन सिकनेस हॅज नो पावर एंड प्लेस इन मी. तूं उलयच राव तूं चिंतनाचेर उलयच राव. तें देवाचें उतर त्या चिंतनाचेर बसून निवाडो दिता म्हणटा. आमकां एकदां आतां चिंतना आमकां केन्ना तर मातशें बस तूं येना चिंतना फुडें कशें जातलें फाल्यां कितें जातलें परवां कितें जातलें बेश्टेच चिंतना न्हू फालतूर. म्हजी मावशी केन्नाय चिंतना येयली जाल्यार हे ही बायबलान ना भायर सर बायबलान कितें चिंतना ना ती भायर सरोन वच म्हणटा. बायबलान ना तें म्हाज्या मतीन येवंक जायना म्हणटा ती. हें खंयचें येयलां बायबलान ना. आमच्या बायबलान कितें आसा तेंच आमच्या भितर आमी न्याय करूंक जाय मेडिटेट करूंक जाय. जोशुआ 1:8 सांगता न्हू आमकां मेडिटेट डे एंड नायट हांगा मेडिटेट कर म्हणटा तो देवाचें उतर. ही संवसाराची उतरां न्हू पूण आमी संवसाराच्या उतरांनी लोबदलेलीं आसा. हितून भायर सरतलें आमकां एकूच देवाचें उतर कंटिन्यू
जाणा ते 3:15 न्हू तें 1 Timothy 3:16 आमकां तितूनसून भितून पातकी जिवितांतसून भायर सरपाक ते सारकें बरयलेलें आहा 1 Timothy आमी पळोवया तें 1 Timothy 3:15 हांगा न्हू मागीर मातशें सांगता कायजाचे ओतरे आसा लास्ट 16 okay. And great we confess is the mystery, the hidden truth of goodness. Jesus Christ, who has revealed in human flesh, was justified and vindicated in the spirit, seen by angel, preached among the nation, believe on him. I think 2 Timothy 3:16. 2 Timothy, yes, sorry. All the scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, and correction, for instruction in righteousness. हे देवाचे उतर न्हू सगळे कोणी बरयलेलें आसा इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड म्हणजे होली स्पिरिटान पवित्र आत्म्यान इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड हे देवाचें उतर आमकां म्हणजे करेक्शन करपाक आमी खंय चुकता खंय वायट आमी उलयता आमी कितें करता आमी कितें केलां तितूनसून भायर सरपाक आमकां फक्त देवाचें उतर इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून 2 Timothy 3:16 सांगता आनी आमकां रायचसनेसाचें जिवीत पासून जिवच्याक आमकां बरेपणाचें जिवीत जिवपाक हे देवाचें उतरूच आमकां करेक्शन करता देवाचें उतर सगळे वाटेन आमकां देवाचें उतरूच आसा म्हणून देवाचें उतर आमी सगळीं हांगा प्रीच करता ती देवाचें उतरूच परगटका समजता सगळो हांगा येता ती खंय वयता ती चडशी देवाचें उतर युट्यूबाचेर पासून देवाच्या उतराचीच समजुणी आसता न्हू कित्याक हे देवाचें उतरूच आमकां सगळें रिप्रूफ करता करेक्शन करता सगळें आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा तें बरेंपण हाडपाक फक्त देवाचें उतरूच आमकां हें करता आनी एकी कडेन म्हणटा देवाचें उतर क्लेन्सिंग आस देवाचें उतर आमकां नितळ करता आमकां नितळ कितें करता देवाचें उतरूच आमकां नितळ करता न्हू आनी हें देवाचें उतर म्हणटा लास्ट आमचे काळजाचे ओथरे पासून आसा तेजेर पासून निवाडे दिता आमच्या काळजार आमचे डिजायर कितें आसता न्हू आमचे डिजायर आसा न्हू संवसारा प्रमाणे तें देवाचें उतर आमच्या काळजाचे ओथरे पासून येता जेन्ना हांव देवाशी येयलें म्हाजे डिजायर खूब आसले कॉलेज गोय कॉलेजीक वयतालें म्हणजे डिजायर खूब आसले काळजाचे ओथरे पूण देवाच्या उतरान म्हजे सगळे ते हे डिजायर संवसाराचे देवाच्या हितून घातले फक्त देवाचें उतरूच तुज्यान कांयच करूंक जायना देवाचें उतरूच तुज्या काळजाच्या ओतरे पासून डिफरंट करता जशें म्हाका संवसारी आसले म्हाज्या आवडे सगळे संवसारी आसले देवाक मेळच्या पयलीं जेजूच्या उतरानूच म्हाज्या काळजाचे ओतरे सगळे काडून उडयले सो आमकां कितें इम्पॉर्टन्स आसा संवसारान जियेतले जाल्यार हे देवाचें उतर हे देवाच्या उतरान सगळे तुजेशी घडोवन येता समजता हे देवाचें उतर आनी देवाचें उतर ना जाल्यार आमचेशी कांयच करूंक जायना म्हणजे जेजू ना जाल्यार आमी कांयच करूंक जायना जेजू आसल्यारूच आमी जाय तशें जिवीत म्हणजे तेजें उतर आसल्यारूच आमी पळयतालीं न्हू Hebrews 4:12 ते उतरूच आसल्यार आमकां सगळें बरेंपण जें देवान दवरलां तें आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा म्हणजे आमी आतां एका रिट्रीटाक बीन येवप बीन म्हणजे कितें आमच्या भितर न्हू कचरो एक बालदी पळयल्यार भितर मेळे बालदी नळा पोंदा दवर कितें जाता एक हाफ एरान वचोन पळय कितें जाता मे सगळो भायर वयता तशेंच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचें तशेंच रिप्रूव जाता कळटा एक भाव सांगतालो रिट्रीटाक वचप म्हणजे
तो एक ताका म्हणटा तूं सदांच कितें वयता तुका कितें दिसता हो आपणाक कांय ना म्हणजे तो एक एग्जाम्पल दिताले एक म्हणटा डटी बॅग म्हणटा आनी म्हणटा बांयचे एका म्हणटा बांयचेर म्हणटा भुरगो गेलो आनी उदीक पिवंक जाय आसलें तेणी तें डटी बॅग परत परत 2-3 बांयन घातलें कितें जातलें तें डटी बॅग नितळ जातलें न्हू सगळे डटीनूच वयतले तशेंच आमी जेन्ना वयता न्हू मागण्यांक वयता तेन्ना आमच्या भितरलें सगळें वायट मेळपण कितें आसा तितलें नितळ जाता देवाचें उतर आमकां नितळ करता जॉन 15:3 म्हणटा देवाचें उतर आमकां क्लेन्सीस आस द वर्ड ऑफ गॉड क्लेन्सीस आस बाबा तुका जिबेचें देणें ना म्हणटालो न्हू जिबेचें देणें ना म्हणटालो न्हू उबें राव आनी दोळे धाप आनी म्हूण हालेलुया 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 बा 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 हा बा 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 रे रे हा बा 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 हा बा 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 रे 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 बा 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 हा बा 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 बायबल सकयल दर हा बा 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 हा बा 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 ha ba 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 म्हण हा बा 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 रे 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 उलय बापा कडेन हा बा 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 उलय बा 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 आमी उबी रावन सगळीं जिबेचें देणें उलोवया हा बा 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 रे 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 बा 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 ha ba 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 ra 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 ba 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 ha ba 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 ra ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ha ba 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 ra 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 ha ba 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 ra 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 o shakara ba 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 ha ba 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 ra 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 ba ha ba 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 सुरकीचे बापा हांवें तुका आर्गां दिता दिलवासता हे तुजे शिकोडे पासत तुवें आमकां तुज्या देवाच्या उतरार आमकां कितें बरें आनी कितें जाता आमच्या जिवितान कसो तुज्या देवाचें उतर आमकां दितोय करता आनी देवाचें उतर आसल्यार आमचें जिवीत आसा आनी देवाचें उतरच म्हटल्यार एक जिवीत हें आमकां तुवें शिकयता तुज्या घोवायकीनी आमकां जायते देवाचें उतर मनशाची जायना तें देवाचें तुज्या उतरा उद्देशी आमच्या जिवितान जाता ते घोवायके उदवी आमकां तूं दाखयलाय आनी आमचो खरोच तुजेर पयलीं आमचो विस्वास आसूंक जाय तुवें जें कितें बरयलां तेजेर आनी तेंच उतर बरयल्लें उतर आमकां जण एकल्यांक स्वतंत्र करता आनी तें बरयल्लें उतराक लागून आमी तुज्या वांगडा कंटिन्यू फेलोशीप आसूंक जाय आनी तुवें दाखयलां आमी कित्याक सर्गीच्या राज्यान सुटी घेवंक जायना आमचें मन खाली आसता तें दोनूय वाटेन वडटा ताका लागून आनी आमी देवाच्या उतरान आसल्यार आमचें मन देवाच्या उतरानूच येतलें आनी तुवें आमकां मानून जिखयल्यार जरी आमची भाव भयणां कितें केलें तुवें दाखयल्यार एक निमाण्या वखदां हीण जातलो आनी एकूच जेजू क्रिस्त गवळी जातलो त्या पासो जेजू तुजे शिकोवणे खातीर तूं मोग करून शिकयलां आमकां फुड्यान आसल्या भाव भयणाचो आनी तेन्नाच आमी तुजो मोग करतलीं हे शिकोवणेक तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता आनी सगल्या भाव भयणां पासत जी येयलेल्या तेंचे फॅमिलीचेर येवंक जायना तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद आनी ती येयल्या तशी वचना पूण तुजें उतरान बरोवन तुज्या देण्यांनी बरोवन वयता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता जेजू हे व्हॉल आनी जायती आमकां जागो दिलोलो आसा देवाचें उतर परगोटूंक आनी दिवपाचें आसा तेंचेरूय तुवें भरपूर आशिर्वाद तेंच्या जिवितान कितें सुणेना म्हूण तुका आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सन जे सुवातेर आसा तुजें फूल प्रोटेक्शन तेजेर आसा आनी सगळ्यांचे सर्विसान तेजे देवाच्या फावरान तो भरलेलो आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आनी तेजी फॅमिली देवाच्या उतरान वाडटा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता सगळीं जीं भाव भयणां आमची JCLMची टिमीचे सगळे जी प्रीच करता जे सुवातेर आनी करपाची आसा तेंचेरूय तुवें भरपूर आशिर्वाद तेंचे घराब्याचेर तेजे फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद देवयत आसा म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता तशेंच JCLMचेर आदार येता JCLMचे टिमीचे नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट
सगळ्यांचे तुजो भरपूर 100 आशिर्वाद देंवयता म्हण तुका आर्गायता जेजू. तशेंच जेवणाक मातशें आदार येयलेलो आसा, जेवण करून हाडलेलें तेचेर भरपूर तुजो आशिर्वाद. आनी हें जेवण तुवें बदल्लाय, जशें काना गांवान उदकाचें तुवें दाखवेलीचो रोस केलो तशेंच हें जेवण तुवें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांस सान म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता, देन वाचता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता, आमेन. आमी म्हणया, जेजू हांव तुजें मांस खातां, जेजू हांव तुजें रगत पियेतां, जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेतां, आमेन.